मागता आनी तशेंच बागी संतोष बारीत मोरयाच्या कुरपेन बरलेलें नवें वर्स हांव मागता. नव्या वर्सा आमची ही पयली रेतीर. आमच्या भावान आमकां सांगलें पयलीं हांगासर रेतीर सगळो दीस आसली, उपरांत ही अर्दो दीस आमी केली हर एका हप्त्यांत. आनी आज 3 वर्सां जालीं म्हूण सांगलें आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. हांगा तावन मोरयेची कुरपा हांगा येताल्या सर यात्रेकाचेर वाळटा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयस पयस जावन तुमी आयल्यात. तुमचे सर रातवळी कुशीक दोन वो फंक्शनाचो वेळ, जायत्या कार्यक्रमाचो वेळ जाल्यार आयच्या दिसा वो अर्दो दीस जेजूस हांवें करसूंक, देवाचें उतर आयकूंक, सॅक्रमेंटाचें आराधन करूंक हांगासर तुमी आयल्यात. आनी येता आसतना तुमच्या काळजाचे अत्रे घेवन, तुमचे मागणी घेवन, तुमचे विनवणी घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. व्हड बावडतान तुमी हांगासर आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक जेजून केद्दाळय खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वस तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळी दिलें. तुमी व्हडा बावडतान हांगासर आयल्यात तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन, मागणी घेवन, विनवणी घेवन. तुमकांय जेजू खाली हातांनी फाटीं धाडिना. तुमचेर, तुमच्या विनवणेचेर, तुमच्या काळजाच्या अत्रेकाचेर आपलें आशिर्वाद तो घालतलो आनी संतोशान तुमी फाटीं वेतल्यात. रेत्रेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. सांगताच मोगाचे न्हू, आयची रेतीर चलोवन व्हरतात मानादेक बाप आल्बान डिसोजा, रेक्टर सा लॉरेन्साचें बाजिलिका आतूर. तांकांय हांव तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे ब्रदर जॉन फेरार तावन हर एका सोनवारा ते येतात आनी रेतीर चलोवन व्हरतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आमचे डिवायन वर्ल्डाचे आसा ती रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाचे न्हू, तुमकां सोमेस्तांक आयच्या दिसा हांव बरें मागतां. सांगता म्हणया लाबोय आमकां तुजी कृपे देनी, भोळा धिक्कर आमची अस्कतची नी. बोळा धिक्कर, बोळा धिक्कर आमची अस्कतची नी, बोळा धिक्करची नी. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा, पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देव आमचे तू देव कुटुंबांची आमी माया मोगान, कुटुंबांची आमी माया मोगान लालेवन मागता तुजी कृपा, लालेण मागता लाभ तुजी कृपा, लाभोय तुजी कृपा. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा, पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देव आमचे तू देव वावरून दैवीक शेतांत निस्वार्थ मोणान, वावरून दैवीक शेतांत निस्वार्थ मोणान तेलाय आमकां जेजूच्या मोगान, तेलाय आमकां जेजूच्या मोगान, तेलाय ताच्या मोगान. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा, पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देव आमचे तू देव
पवित्र कृपे सगोरा पवित्र आत्म्या कृपे सगोरा आमचे तू देव ये आमचे तू देव ये आमचे तू देवनी आमचे तू देव ये आमचे तू देव Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan tuka sumyan Jesu. Argan tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Sitaun tuka sumyan Jesu. Sitaun tuka sumyan Jesu. Jai tuka sumyan Jesu. Jai tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी देव तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळचे ख्रिश्चन जेजू भगवंते मरिये देवाच्या माये आम बापिया काते विनाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी देव तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळचे ख्रिश्चन जेजू भगवंते मरिये देवाच्या माये आम बापिया काते विनाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी देव तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळचे ख्रिश्चन जेजू भगवंते मरिये देवाच्या माये आम बापिया काते विनाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला महिमा बापा कनपुता कनि पवित्र आत्म्याक जशादी तशादानी सदा सर्व वरंकणी सैवेणी अमावस्या विनाधिकार भगवंती मोरिये अमावस्या भगवंत लोरेसा अमावस्या भगवंत पेद्रो आणि पाउलो अमावस्या भगवंत मिंगेला अमावस्या भगवंत रफाएला अमावस्या भगवंत गब्रिएला अमावस्या भगवंत जुआं वांजेलिस्ता अमावस्या भगवंत जुआं पाउल दुसरो भगवंत फ्रांसिस सवेरा भगवंत फ्रांसिस आसिसी भगवंत सेबेस्टिनी सोमेश देवाच्या बडव्यानो सोमेश देवाच्या रक्त साक्षानो सोमेश देवाच्या बाळकानो हालेलुया 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 मग चिन्ह कुमसरा कोणा उसंग जायतर पटलान पदरा बसा कुमसरा उशी क्रिस्त देव मोगाच्या भाव भयणीनो नव्या वर्साच्या पहिल्या सणवार आम्ही आसा आणि आज 4 तारीख भगवंत वरस हे बरवशाचे वरस म्हणून प्रगट केला साप बसा दयकन बशा हे सामान्य जुबलेवाचे वरस जेजू क्रिस्त संवसाराक येवन 2025 25 वर्सां जाली देखून हे वरस जुबलेवाचे वरस देखून पापा फ्रांसिसान फॉर क्रिसमस फेस्ता दिसा दारवाटो उक्त करून बाजिलिकाचो दारवाटो उक्त करून हे वरस जुबलेवाचे वरस म्हणून प्रगट केलें आनी बरवशाची यात्रिका जावन आसल्या आमकां बरवसो निराशी करिना रोमाकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत अध्याय 5:5 बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणल्यार त्या बरवशांत हे वरस आमी सुरवात करता ह्या वर्सा पुंछ जोडूंक इंदुलजन्सा जोडूंक अपूर्बायेचे कुमसार जोडूंक मीस करूंक आनी ह्या मरिफात ह्याय वेलंकणी मायेचे आमचे दिएसेसीन आमचे सांत तोरेसाचे बाजिलिका वेलंकणी मायेचे पुणशेत केराकट्टे सांत आंतोनीचे पुणशेत हांगासर कोण भेट करता कुमसार जाता कुमगार काण घेता आनी पापा साहेबाच्या त्या सावा पासत इराद्या पासत मागता तसल्यांक इंदुलजन्सां मेळटात इंदुलजन्स म्हळ्यार आमच्या पातकाची माफी न्ही बक्षल्ल्या पातका खातीर
पुलगत्रींत शिक्षा आसा जाल्यार ह्या संवसारांत शिक्षा आसा जाल्यार तें बोगसाणें. देखून आमी मागचे ह्या वर्सा विशेष फुल्ल इंडुलजन्स मेळच्या खातीर आमी मागोवंक जाय. देखून ह्या पवित्र तळ हर एका सनवार आमी हांगासर येता वल्लांकडे मायेची भलायकेच्या मायेची ससाय मागून तिचो आदार मागून तिची कृपा मागून हें वरस भाग्यवंत वरस परगट केल्ल्या ह्या वखदा आमी भाग्यवंत जावच्याक ती कृपा मागया. आमी नियाळकचे विशय समजून घेवया. 4 विशय आसात कित्याक म्हळ्यार आमी बरवशाची यात्रिका. एक यात्रिका विशयांत, दुसरें बरवशाची यात्रिका, तिसरें आमचे यात्रेक पळयनात आमी एक सुरिनय सांगाता सोमकोवची यात्रिका आनी चवथें नवें जिवीत न्यू लायफ. ह्या संवसारांत नवें जिवीत ह्या नवें जिवन ह्या विशयांत आमी समजून घेवया. पयलें यात्रिका विशयांत आमी कितें समजून घेवया. यात्रीक पिलग्रिम्स म्हणटा हांव. संवसारांत विविध धर्माचे लोक यात्रेक पळयणाक विविध पुणशेताक पवित्र जाग्याक वेतात. ह्या दिसांनी आमी पळयता शबरीमला अय्यप्पाक वेतात. 40 दीस उपास मागणें कर्ण, 40 दीस उपास मागणें कर्ण माथ्यार एक पोटली घेवन पांयां खाली हात पांयांनी शबरीमलाक वेतात. कित्या खातीर वेचे? पूण जोडूंक, बरेंपण जोडूंक. इंडुलजन्स म्हणटा आमी तसलें एक इंडुलजन्स जोडूंक इतलें कर्ण 40 दीस खंयचलेंच व्रत उपास मागणें करून वेतात. भाग्यवंत जाग्यार पळोवन करून वेतात. क्रिस्तांव लोक खंय वेता. मुस्लीम लोक मक्का मदिना वेतात. आमी वेलांकणीक वेता, आमी रोमाक वेता, लुर्दाक वेता आनी ह्या जाग्याक येता. कित्या खातीर वेता तें आमी जाणात जायचे. पूण आमी उलोवचे यात्रेक पळयणं ह्या संवसाराचे बिलकुल न्हय. आमी यात्रेक जावन आसा वय, पूण ह्या संवसाराचें उलोवणें न्हय तें. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र पवित्र पुस्तक तुमी उसया. सगळें हांव पवित्र पुस्तकांत कितें आसा तें मात्र सांगता, दुसरें खंयचेंच उलयना. आमी वाऱ्यार उलोवचें न्हय. पवित्र पुस्तकांत कितें आसा अध्याय 11 वळ 15 आनी 16 कितें म्हणटा. आपूण सण भायर आयली त्या गांवा विशयांत ती चिंता करीत आसली जाल्यार थंय फाटीं वचूंक तांकां कसलो पुणी संदर्भ मेळटो. आपूण सण भायर आयिल्ली त्या गांवा विशयांत ती चिंता करीत आसली जाल्यार थंय फाटीं वचूंक तांकां कसलो पुणी संदर्भ मेळटो. पूण ती सकळ एक उत्तम गांवाक म्हणजे सर्गीच्या निवासाक आशेताली मनशां. पूण ती सकळ एक उत्तम गांवाक म्हणजे सर्गीच्या निवासाक आशेतली मनशां देखूनच देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजना. कित्याक ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरला. देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजना, ताका लज येना कित्याक ताणें एक शहर तयार करून दवरला. आमकां समजता की एक शहर आमी ह्या संवसाराचे न्ही. जायते फावटी आमी म्हणचे आसा इल्ली इरोद हांव सुಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಂಗ ನ್ಹೈ. आमी ह्या संवसारांत शाश्वत न्हय. आमी हांगासर यात्रिका. आमी पाटी वेता वंगी गोत्तू ना, घरा पावता वंगी गोत्तू ना. उबो रावन लोडत मनीस पडटा आजकाल. पोरेक ड्रायव्हर करतानाच ड्रायव्हिंग करतानाच मेलो. पोरेक स्टेजीर डान्स करतानाच एकलो पडलो. काल एक तरणाटो बायक सट्टनांत पडून मेलो. आज आतां पयलें वळवळचें म्हणून इल्लें म्हणजे फस्ट एड करताले. आतां फस्ट एड ना, सडन मोर्चेंत केदळ देव आपयता गोत्तू ना. देखून आमी त्या शहराक देवान तयार केल्ल्या त्या शहराक देवान आपूणच्या त्या शहराक फाटीं येनातल्या त्या गांवाक आमकां वचूंक आसा. तशेंच सांब पावलो फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत कितें म्हणटा. फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 20-21 पर्यंत. चॅप्टर 3 फिलिप्पीकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 3 वर्स 20-21 पर्यंत.
आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक आमकां RTC मेळना ह्या संवसाराचे न्हय त्या संवसाराचे वी आर इनहेरिटेड बाय द किंगडम ऑफ गॉड थंय जावन येवचो आसा त्या सोडवणदारा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा परत येवचे खातीर जेजू एकपटी आयलो जेजू परत येवचे खातीर सर्गार तावन तो परत येवचे खातीर सोडवणदार परत येवचे खातीर ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी आद्वेंत काळाक सोम्याक तयार करन आसा ताच्या दुसऱ्या येणाक जेजू मेलो जेजू जिवंत जालो जेजू नव्यान येतलो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा खंय तावन सर्गार तावन तो येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा सर्व वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची किरकोळ कूड रुपांतर करून ती आपले महिमे भरीत कुडीचे स्वरुपायक तो हाडटलो आपणाक काल करूंक शकता ती कोणाक पळय जेजूक आमी कालते जाता तसल्या त्या सक्तेन ताच्या त्या पदवेन ही आमची किरकोळ अस्कत कूड आमची अस्कत कूड पातकान भरिल्ली कूड बंदपासान भरिल्ली कूड वायट सक्तेन भरिल्ली कूड किरकोळ कूड रुपांतर करून आपल्या महिमे भरीत कुडीच्या स्वरुपायेन आपल्या ग्लोरिफाय कुडीच्या त्या स्वरुपायेन तो बदलितलो आमची विनाशी कूड तो अविनाशी करतलो देखून आमी मोर्न बरें करून करता कितले गदळेन करता कितले श्रंगार येता ताका न्हाणयता ताका सॉक्स घालता ताच्या हातांक बांदता सोबीत करून मोर्न चडयता कित्याक आमची अस्कत कूड किरकोळ कूड जेजू विनाशी आसले तो अविनाशी करता त्या देखून क्रिस्त ते मोगाचेरो आमी वेलांकणी लूर्द फातिमा इस्रायल रोम यात्रेक पयणा विशयांत उलयना बागर आमी जिणयेच्या आख्रेक पावच्या सर्गींच्या जेरुजलेमा विशयांत देवाच्या निवासा विशयांत देवाच्या घरा विशयांत उलयता ह्या निवासाक पावोंक ह्या संवसारांत आसतनाच यात्रेक पयण आराम जाता आमी जल्मल्ल्या घडयेक तावन यात्रेक पयण आराम जाता आमच्या जल्मल्ल्या घडयेक यात्रेक पयण आराम जाता देखो आमी समेस्त यात्रिका आमी सर जावन आसा बासयल्या गांवाक पयण करता तुझ्या दारार पातयेता तुजी ससाय मागता यात्रेक जावन आमकां वचोंका बसयल्ल्या गांवाक देवान बसयल्ल्या गांवाक देवान आमनात करून दवरल्या जाग्याक जेजून आमनात करून दवरल्या जाग्याक जेजून आपल्या मरणा पुनर्जिवंतपणा मार्फत आमनात करून दवरल्या जाग्याक पयण करून आमी वेता देखून देवाची ससाय जाय देवाची कृपा जाय डायरेक्ट आमी येमकडा वचून वचो देवसरान आमनात करून दवरल्या जाग्याक देवसरान आमनात करून दवरल्या शाराक देवसरांच्या उज्या लासच्या खातीर न्हय आमी समेस्त यात्रेक आमी देवान बसयल्ल्या गांवाक पयण करून वचोंक आसा देखून आमचे पयण पवित्र स्नाना मार्फत आराम जाता ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ या संवसारांत आमी बेश्टे पुकी वारे मात्र बागी तुमी हर एका शनवारा हांगासर येवन ह्या पवित्र तळाक येवन देवाचे उतार आयकून देवाच्या उतरान तुमचे आत्मीक आध्यात्मीक वाडावळ करून जेजूच्या पवित्र रक्तांत कुडींत भाग घेवन यात्रेक पयण करच्याक तुमी भागी जावन आसात देवाचे उतार आयकुचे कितली राटावळ कितलें काम आसल्यार बोग लेख दवरून पयलो स्थान देवाक दिवन पयले देवाचे उतार आयकून देवाच्या उतरा मार्फत परिपूर्ण जोडून एक बसयल्ल्या गांवाक पयण करच्याक तुमकांच तुमी तयार करचे कितले जण ह्या संवसाराचे म्हूण चिंतून आपले देवाचे उतार देवाचे प्रामुख्यान आसतना बिंदास विलास जीवन करशितात
कांय प्रेजन ना देखून आमचे पैण आराम जाता. दुसरें जावन आसा आमचो बरवसो यात्रेका विशीं आमी समजले हांव आमी यात्रेक म्हळ्यार पैण न्ही बागेवंत जाग्याचे पैण न्ही त्या जाग्यार बागेवंत जाग्याचे पैण करून पूण जोडन प्रयत्न करून पश्चात्ताप पावोवन आमी वेचे. दुसरें जावन आसा आमचो बरवसो कसलो बरवसो आमचो पुर्वाज अब्राहम इजाक जाकोब मोइशे बावर्ताक साक्ष दिल्ले. अब्राहम बावर्ताचो बापूय इजाक आनी जाकोब मोइशे आनी बावर्ता खातीर साक्ष दिल्ली. पवित्र शाराक ते बरवसले. पवित्र शाराचेर तांणी पातयेणी दवरली. इस्रायल देवाचेर पातयेणी दवरली. इस्रायल गांवचेर तांणी पातयेणी दवरली. तशेंच निमाणें तांणी बसयल्ल्या गांवाक सर्गींच्या राजाक वचे खातीर तांणी बावर्त दवरलो बरवसो दवरलो. कितेंय तांणी केलें जाल्यार निमाणें आमी पावलो आसलो साऊल आसलो पावल जालो त्या सर्गाक वेचे खातीर ते सर्गाचे दार जोडचे खातीर ताणें प्रयत्न केले. तशेंच आमी सर्गींचे निवास ह्या संवसाराचे निवास न्ही आमचे. आमी त्या संवसाराचे जेजून आमनांत करून दवरिल्ल्या त्या जाग्याचे निवास आमचे ते जेरुसलेम नवें जेरुसलेम देवाचे पवित्र शाराक बरवसची जावन आसा हांव. त्या जेरुसलेमाक वचूंक आमी तयार करन आसा हांव. उगडापण ग्रंथांत कितें आयकता हांव. उगडापण ग्रंथ रेवलेशन चॅप्टर 21 अध्याय 20 आनी 1 वळ 3 ते 4 आमी कितें वाचता हांव बरवशे विशयान. आनी सिंहासना कुशीं थावन येतालो एक व्हड ताळो हे परी म्हणलो. आनी सिंहासनांतावन देवाच्या सिंहासनांतावन देवाच्या जाग्यातावन देवान बसच्या त्या जाग्यातावन येतालो एक व्हड ताळो आनी ह्या परी तो म्हणलो आतां पुणी मनशा मदें देवाचें बिडार जालें. आतां पुणी मनशा मदें देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मदें रावतलो. ती ताची परसा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. तो तांचे मदें जियेता तो सदांच देव जातलो. इस्रायल परजेक इजिप्तांतल्यान भायर हाडलें देवान भायर हाडन निमाणें मोइशे मारिफात मोइशेक तेंगसोण ताच्या उपरांत जोना आनी आरोना मारिफात देवान इस्रायल लोकांक फाटीं हाडलें. तांचे सांगता तो रावलो तांचे सांगता तो जियेलो. ती तांची परजा जाली आपूण तांचो देव जालो आनी तो तांची पत्नी जाली तो तांचो देव जालो पती जालो. तो गवळी जालो ते जावन जाले शेळयो आनी तांचे परी तो जियेलो. तांचे सांगता जियेलो. कित्या खातीर हें जावन आसा बरवसाचें याद. देखून मोगाचे भाव भयणीन एका गिता मारिफात आमी उबे रावया. एका गिता मारिफात बरवसाचे यात्रेक जावन आसल्या आमी पातयेणी दवरया. ह्या वर्सा पुणी चड आनी चड देवाचेर बरवसो दवरून यात्रेक पैण करनासल्या आमकां आमचे पैण सुगाम जावंक आमची पिडा शिडा ह्या संवसारांत आखेर जावंक आमचे बंदड बांदपा सतावन सुटका मेळोवंक आमची नाका जाल्ली नॅगेटीव चिन्नां पयस वचोंक देवाचेरच बरवसो दवरून चलोवंक आमी ह्या संवसाराच्या सर सांगता तें लोभदानां जावंक परिपूर्ण तरान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन जियोंक जेजू सांगता जियोंक ताची परजा जावन जियोंक ताचे शेळयो जावन जियोंक ती कृपा मागोवन घेवया. पान संको 21 सुम्याची स्तुती करया. बुकान पेज नंबर 21. जेजूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला. पाड करचो ना
पाठ करसोना सांगता म्हणया जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला पाठ करसोना संसार पटल्यान मोच्या कुरीस मोकल्यान मोच्या संसार पटल्यान मोच्या कुरीस मोकल्यान मोच्या संसार पटल्यान मोच्या कुरीस मोकल्यान मोच्या पाठ करसोना संसार पाण करूंक हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला पाठ करसोना सोम्याचो पाटलाव करूंक I have decided to follow Jesus, no turning back. हांवें निर्धार केला देवाचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूंक संवसाराक हांव फाटल्यान खुरीस म्हज्या मुखल्यान त्या खुर्साच्या फाटल्यान त्या सोम्याच्या फाटल्यान त्या जेजूच्या फाटल्यान हांव चलतलो समकतलो म्हजे जेवणेचे सर खुरीस हांव वोवोंक त्राण आनी बळ मागतलो ह्या खातीर हांव जेजूचो पाटलाव करूंक निर्धार केला पाठ करचो ना केदीन हांव संवसारांत हांव पयस येतलो देवाक हांव लब्धतलो देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरतलो देवाच्या विशयाचेर पातयेणी दवरतलो एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो पाठ करसोना एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो पाठ करसोना जेजूचो पाटलाव करूंक म्हजे सांगता जेजू आसा हांव एक सुरो न्हय हांव सांगता समकोवचो जेजू म्हजे सांगता आसा मोरी माय म्हजे सांगता आसा देवाचे बडवे पाटयल्ले म्हजे सांगता आसा म्हजो भावार्थ म्हजो विश्वास म्हजो पवित्र आत्मो म्हजे सांगता आसा हांव एक सुरो न्हय हांव बिंदास देवाते हांव बिंदास देवाच्या मोगाते हांव बिंदास देवाच्या काकुळटीते हांव बिंदास देवाच्या पवित्र आत्म्याते हांव बिंदास देखून हांव एक सुरो न्हय देखून हांव पाठ करचो ना जेजू सांगता हांव पाटलाव करतलो सगळो संसार घेया पूण जेजूक दिया सगळो संसार घेया पूण जेजूक दिया सगळो संसार घेया पूण जेजूक दिया पाटलाव करता सगळो संसार घेया पूण जेजूक दिया सगळो संसार घेया पूण जेजूक दिया सगळो संसार घेया पूण जेजूक दिया पाटलाव करता जेजूचो पाटलाव करया या संसाराच्या ग्रस्तकायेक स्थान मान आशा लग्झरी लाईफ खा पिये गम्मत मार हे आमकां आदुरे थोड्या दिसाचे मात्र तात्कालिक मात्र परमनंट नाही आमी जिवंक असो जागो जेजू सांगता पळणारी या जेजू सांगता यात्रेक जेजूच्या संतोषांत आमी आसां आमकां संतोष आसा जेजूच्या मोगांत आमी आसां आमी मोगांची येता जेजूच्या कृपेंत आमी आसां आमकां पिडा ना कश्ट ना दूख ना बेजाराय ना निराश पडना जेजू ते आमी आसां लायफ इन क्रायस्ट क्रिस्त सवें जिवेत जिवंक ती कृपा आमी मागून घेवया सुख संतोषान कष्टा दुखान सुख संतोषान आणि कष्टा दुखान सुख संतोषान आणि कष्टा दुखान
पाटलाव करता कष्टात सुख संतोषा आणि कष्टा दुःखा सुख संतोषा आणि कष्टा दुःखा सुख संतोषा आणि कष्टा दुःखा पाटलाव करता सोम्या सो पाटलाव करया कितले कष्ट येऊ दे दुःख येऊ दे बेजार येऊ दे निराशपण बरों दी सुसाइड करूचे नाही तरचे नाही धांवचे नाही फळाफळ घेवचे नाही जेजूचो पाटलाव करता आमच्या कष्टान दुखान सुखान पिडेन भलायके जेजू आमच्या संगात आसा केन्ना आमी जेजूक सरेंडर जाता जेजूक समर्पण दिता आमचे कष्ट दुःख पिडा शिडा बेजाराय निराशपण एकसुरपण सगळे जेजूक समर्पण दिता जेजूच्या गायांक जेजूच्या रक्ताक जेजूच्या कुर्साक समर्पण दिलें जाल्यार आमकां भिरांत ना मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमच्या संगात आसतना कित्याक आमी भियेसाय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय पाटलाव करता फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय पाटलाव करता जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला पाट नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी देव तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव फळ जगुश्चे जेजू भगवती मर्यादाचे माये अमोभ्यंगातीर आतानियम चामच कल्यामे वलांकणी सैबिणी अमवसत्वी नदी कर हरिया शुक्रा अमवसत्वी नदी कर बश्या ताच्या दोळ्यांतली दुकां हांव पुसून काडतलो मोरान वा विळाप रडणे या दूख आनी आश्चिनांत कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला ताच्या दोळ्यांतली दुकां हांव पुसून काडतलो मोरान वा विळाप रडणे या दूख आनी आश्चना कित्याक आदलो सगळो संवसार नाश जावन गेला ह्या संवसारांत हांवें काडिल्ली ती दुकां म्हज्या दोळ्यांत गेल्ली ती दुकां हांवें रडलें तें दूख हांवें रडलें तें रडणें हांवें केल्लें तें विळाप आनी म्हजें दूख आनी आसचें ना कित्याक ह्या संवसारांत मात आसचें तें दूख ह्या संवसारांत मात आसचें तें रडणें ह्या संवसारांत मात आसचें तें विळाप ह्या संवसारांत मात आसचें ती रडणें दूख विळाप कंत बेजाराय ते सगळो ह्यो संवसार सांडून त्या संवसाराक हांव गेलां हांवें म्हळें आमी यात्रेक ह्या संवसाराच्या विशयांत हांव उलयना त्या संवसारा विशयांत पूण त्या संवसाराक वचोवंक खातीर ह्या संवसारांत हांवें तयार केलां ह्या संवसारांत म्हाका दूख आसतलेंच जेजू म्हणटा तुमी म्हजें म्हणल्या खातीर तुमकां कश्ट आसतले दूख आसतले दगदणी आसतली बेजारी आसतली भियेनाकात जेजू म्हणटा ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट दूख रडणें बेजाराय विळाप आसतलेंच पूण भियेनाकात ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेलां देखून तुमच्या माथ्याचो केस लेगून हांवें मेजून दवरला ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेलां म्हणटा जेजूक देखून ह्या संवसारांत आमी वय कश्टांत वय कोणाक रडणें ना कोणाक दूख ना कोणाक बेजाराय ना कोणाक कश्ट ना कोणाक विळाप ना कोणाक बेजार आनी निराशपण ना सगळ्यांक आसा कश्ट नातलो मनीस ना हर एका घरांत कश्ट आसात हर एका मनशाक कश्ट आसात
देखून हे वरस बरवसाचें वरस म्हणून पापा फ्रांसिसान प्रगट केलां. आमकां आसा तो बरवसो कुरीस, आमकां आसा तो बरवसो एवकरिस्त, आमकां आसा तो बरवसो मोरी माई, आमकां आसा तो बरवसो संपूर्ण जेजू क्रिस्त. त्या बरवशार आमी जियेता. या कष्टामध्ये, विलापामध्ये, रडण्यामध्ये, वयल्या वैरींच्या आकांतामध्ये देव आसा म्हणली ती पातयेणी. देव आसा म्हणलो तो बरवसो. त्या पातयेणींत आमी आसा. हो जावन आसा आमचो बरवसो मोगाच्या भाव भयणीनो. हो आमचो बरवसो. हीच आशा आमी सांगता पळण करचें. जायते फाटी म्हणटा हांव, म्हजे लग येतात, म्हजे लग म्हणटा पाळतात, देवान म्हाका सोण घालूं ना. आसता पर्यंत जाल्लें जाता, जाल्लें जायना, पूण केल्लें जाता. आमी करीचें, आमी चिंतीचें. वी हॅव टू थिंक पॉजिटीव. आमी बरें चिंतीचें. जाल्लें जाता, देव सोण घालना. न्हय, केल्लें जाता. आमी करचें बरें आसचें, आमी चिंतलें बरें आसचें. आमी पॉजिटीव चिंता, पॉजिटीव जाता. नेगेटीव चिंता, नेगेटीव जाता. आमी पॉजिटीव चिंतया, बरें चिंतया, बरवसो दवरया, पातयेणी दवरया, विश्वास दवरया. कश्टा वयर कश्ट येता. देवान म्हाका सोण घालूं ना म्हणलें तें चिंताप. देवान म्हाका सोण घालूं ना म्हणलें चिंताप. तसलें एका पातयेणेन आमी आसा जे मोगाच्या भाव भयणीनो. तसले पातयेणेन आमी जियेचें. एका घरांत 13 जाणां पिडेंत आसा. 13 जाणां पोरां आयिल्लीं म्हजे लागीं कावन्सिलिंगाक. म्हाका दूख आयलें तांकां पळोवन. खली पिडा, आवयक पिडा, घोवाक पिडा, पुता पिडा, घरच्या सगळ्यांकी पिडा. जोड घालतलीं कोणीनान, दितलीं कोणीनान. परक्यांचेर, पेल्यांचेर, शेजाऱ्यांचेर, इगर्जेचेर पातयेवन दवरनासात, बरोसो दवरनासात. पूण जाल्यार म्हणटा देव म्हाका सोण घालूं ना फादर. देवान म्हाका सोण घालूं ना. देखून सांत पावल रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत म्हणटा, अध्याय 8 वळ 24-25. सांत पावल रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत म्हणटा, कित्याक ह्या बरवशा उदेशी आमकां तारण मेळ्ळां. आमी देवाचेर पातयेणी दवरल्या मारिफात, आमी देवाचेर विश्वास दवरल्या मारिफात, आमी देवाचेर बरवसो दवरल्या मारिफात आमकां तारण, सुडका, बाचावी, सोडवण, साल्वासांव मेळ्ळां. जर आमी बरवसता तें आमच्या दोळ्यां मुखार दिसता. देवाचेर आमी पातयेणी दवरता, विश्वास दवरता, बरवसो दवरता. देव आसा म्हूण चिंता आमच्या दोळ्या मुखार तें दिसता. तसलो बरवसो न्हय. तसलो बरवसो न्हय. आमच्या दोळ्या मुखार दिसचें तो बरवसो न्हय. बिलकुल तो बरवसो न्हय. तर बरवसो म्हळ्यार कितें? वॉट इज होप? फेथ न्ही, वॉट इज होप? बरवसो म्हळ्यार कितें? कित्याक दोळ्यांक दिसलेले वस्तूचेर कोणी बरवसो दवरिना. पूण दोळ्यांक दिसनातल्या वस्तूचो, दोळ्यांक दिसनातल्या वस्तूचो आमी बरवसो दवरन आसां जाल्यार आमी सस्तेकायेन तिची वाट पळोवन आसां म्हूण जालें. आमी सस्तेकायेन त्या बरवशा उदेशी वाट पळोवन जालें. आमकां दिसना ती संगती, आमकां देवा दिसना, पूण आमी बरवसता. देव आमचे संगत आसा. देव एवकरिस्तांत आसा. ह्या पवित्र तळार आसा. आमच्या मागण्या तो आयकता. एवकरिस्तांत जेजू आसा. ह्या मागण्याच्या जमतेन देव आसा. आमकां दिसना ते संगती, पूण आमी बरवसो दवरता, आमी पातयेणी दवरता. ह्या पवित्र तळार येवन मागल्या मारिफात देव आमकां आयकता. ह्या सोनवाराच्या रेतेरेक आमी येवन मागल्या मारिफात आमचे कश्ट परिहार जातात. आमी आंगवण केल्ल्या मारिफात देव आमचे मागणे आयकता. आमी दिसनातल्या संगतीतय आमी पातयेवन आसचें बावडटा न्हय. तो बरवसो आनी सस्तीकाय व्हरती तिची वाट पळोवन आसा म्हूण जालें. तर आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. जर आमकां तो बरवसो ना म्हळ्यार, जर तर ह्या रेतेरेक येवन आमकां मेळटा म्हणली ती पातयेणी ना जाल्यार, जर तर ह्या आंगवण्या मारिफात आमी आंगवण गेल्या आमकां मागलें मेळटा म्हणली ती पातयेणी
आसा जर तर ना जाल्यार मेळना काले कितले मागचे तेरे तेरे काले वचे साहेबा काले मेळटा म्हणून तुमचे गोवया तुमची बायले तुमचे भुरगीं म्हणून पुरो कालेक धांवचे थंय रे तेरे पटल्यान नोवेना पटल्यान धांवचे काले ते आयकुचें पूण जर आमकां भरवोसो ना तर आमी आमच्या कुटुंबाच्या सान्यां सांगता सैऱ्यां सांगता इश्टां सांगता यात्रेक पॉयंट केल्यार आमी सर्गींच्या जेरुजलेमाक वचना आमी काल्या खातीर वेलांकणी वेचे आमी काल्या खातीर जेरुजलेमाक वेचे काल्याक इस्रायलाक वेचे काल्याक रोमाक वेचे काल्याक कारकोळ सान लोरेसा लागीं वेचे काल्याक कालमाडी येवचे आमी वेचे सैऱ्यां सांगता वेता हांव बसार वेता हांव कारार वेता हांव ट्रेनार वेता हांव फ्लायटार वेता हांव यात्रेक पॉयंट केल्यार आमी सर्गींच्या जेरुजलेमाक वचना हांव थंय वचना हांव पण आमकां कितें जायचें देवाची भुरगीं जावंक आमी शकना त्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनो देवाच्या स्पिरितान आनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमी फुडें सरी जाय तो स्पिरीट आसा जे आमी भोंवंक वचचें न्हय आमी भोंवडेक वचचें न्हय म्हाज्या मारूंक वचचें न्हय जाग्याक पळोवंक वचचें न्हय आमी देवाच्या स्पिरितान वेचें ह्या रेतेरेक तुमी येवचें देवाच्या स्पिरितान आनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी ती सोंसणीकाय तें समाधान तो भावार्थ तें मोग तो एकवट तो स्पिरीट बोळेंपण कालतेपण ही सगळें देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान एक सुटावे कुमसार जावचें बिसाच्या बलिदानांत भाग घेवचें संपूर्ण तरान देवाक भेटोवचें म्हजी मत म्हजें मन म्हजें काळीज देवा तें दवरचें रक्ता मासा प्रमाणे न्हय पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान रक्ता मासा प्रमाणे म्हळ्यार राग द्वेष हगे हट वारांट नाना तरांची नेगेटीव चिन्नां म्हज्या मतीक भायर तावन भितर येता आनी भितर तावन भायर येता तें तसलें स्पिरितान हांव पॉयंट करून रात्री पॉयंट वता कांय फायदो ना देवाच्या स्पिरितान पवित्र आत्म्याच्या फळांनी खंयचेय पॉयंट हांव करता आतां बजिलिकाक सान लोरेन्साचे बजिलिकाक तो पवित्र दारवाटो उमो घेवन भितर सरन एक बरें कुमसार जावन एक बरें मिसाद मांटो घेवन पापा साहेबाच्या इंदूलजन्स मेळचे खातीर मागोवन पूण खोट्या स्पिरितान वचोंक जायना कुमसार जावचें म्हणजे ताका ह्या पवित्र तळ्यार आतां पाद्राक कुमसाराक बसला बरें कुमसार जालें जाल्यार आमचें नोवें फळादीक जाता आमची रेतेरी फळादीक जाता पातकां आसून आमी देवाचो स्पिरीट जोडूंक जायना म्हणटा देवाचें उतार आमी बरवसो दवरीत जाय देवाचेर पूण बरवसो दवरतना आमचें मन आमचें काळीज नितळ आसा जाय देखून पापा फ्रांसिसान हें वर्स भाग्यवंत वर्स म्हूण परगट केलां आसता इंदुलजन्स मेळचे खातीर आमी आमकां बक्षिल्ल्या पातकाची शिक्षा पुलगत्रीन मेळना जावचे खातीर ह्या संवसारांतच पुलगत्रीक वचनासतना सर्गाक वचे खातीर इंदुलजन्स मेळचे खातीर आमकां हें पुरो बरवसो दिला कोणी शाश्वत न्हय तें परमनंट शाश्वत आमी सर्गीच्या घरा परमनंट तें 100 वर्सां 50 वर्सां 90 वर्सां नांत आखेर पर्यंत तुमी जायते फावटी आमकां बरोवचो ना कोणे पडला सर्ग कोणाक कोण सर्ग आसा की ना कोणाक उत्तो जायते फावटी आमी म्हणटा सर्ग आसा मेल्यार न्हय मेल्या उपरांत न्हय कोणाक कितें पडून गेलां असले शब्द न्हय मेल्या उपरांत सर्ग आसात त्या देखून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आमकां सर्ग आपणवरूंक देवाची खुशी जावन आसतली कित्याक ताका पाती येतल्या ताका विश्वास जाल्यार कोणेय हेमकोंडा वचूं नजो नाश जावं नजो आमची कूड आमचो आत्मो नाश जावं नजो हर एकल्यानी सर्ग जोडी जाय हर एकल्यानी सर्गा वचत जाय देखून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो ताची आशा तितलीच ताका विश्वास जाल्यार पत्ती येतल्या कोणेय नाश जायना मरयेची खुशी इतलीच वेलांकणी दिश्टी पडली लुर्दान दिश्टी पडली फातिमान दिश्टी पडली जेजून सांगलें उतार मरयेचेंच उतार तो कितें सांगता तें करा कळनासतना मागा पातकाच्या परतवणे खातीर मागा तेर्स करा कित्याक सांगिल्लें मरयेन सर्गा वचोंक देखून आमी म्हणटा आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमकां पाव म्हणून आमी कित्याक रेतेरेक मागण्याक नवें येता आतां ह्या संवसारांची पातकां भोगसूंक
हांगा बरेंपण मेळोंक मेल्या उपरांत सर्ग मेळोंक आमचे कश्ट परिहार जावं सुखा संतोशान जियोंक हांगा मात्र न्ही तें जियोंक आसा हांगासर टेम्पररी सूख मेळोवन तें परमनंट येमकडेच्या उज्यांत आसून कितें फायदो देखून मोगाचे भाव भयणीनो देखून सांग पावल परतर म्हणटा आमकां दिसच्या त्या संगती विशयान भरवंसो दवरनाकात दिसनातल्या संगती विशयान पातयेणी दवरा सर्ग दिसना येमकण दिसना पुलगोत्र दिसना पूण आमी बरवंसो दवरता पुलगोत्र आसा सर्ग आसा देव आसा देवान मनात करून दवरल्या जाग्याक सांग पावल म्हणटा दिसनातल्या संगती तेय आमकां असो तारो कन्फर्म वी कन्फर्म दॅट देर इज हेवन वी कन्फर्म दॅट देर इज पुलगोत्र त्या देखून आमी हांगासर तयार करचे त्या तेंचे यात्रेक आमी यात्रेक म्हळ्यार हांगा वेलंकणी वेचे यात्रेक न्ही ते पूर्ण जोडूंक वेचे आमी आमच्या पातकाचे बॉक्सांनी जोडूंक वेचे त्या देखून कितले त्याग करतात रेवेर चलतात कितले जाण लूर जावन ती एक जागोच आसा रेवे मादेर सिमेटीचेर सोलोंक गाय आतां पांयांक गाय जावन हांवें म्हळें 40 दीस शाबोरी मले यात्रा करून वेतात कांय ना कांय खायनात ते कांय जेविनात 40 दीस माथ्याक मुंडास बांदून वतात काल्या खातीर वेचे पूर्ण जोडूंक बरेंपण जोडूंक सर्गाक जोडूंक वचोंक सर्गा वचोंक देखून आमी हांगासर तयार करचे आमी मात चिंता घेयना सर्गा वचोंक आसा की म्हणून हांगात म्हण चिंता जाल्यार तो बिलकूल बरो वचत वचो ह्या संवसारांत देखून आमी उबे रावया एका गिता मरिफात देवाची कृपा मागया देवाच्या कृपेन जियोवच्याक तो आदार मागया Sotela, sorbon de soti sotela. Jesus aila, sorbon da Jesus aila. Di sotela, sorbon de soti sotela. Jesus aila. Sorbonda Jesus aila. Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. Gitaya, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. Alleluia, alleluia, Gitaya, amen, alleluia. जेजूचेर वो वेळ उदेला हे वर्स आमकां फावो केला सडवणदार जेजून आमकां हे वरास फावो केला वरवसाचे वरास यात्रिकपणाचे वरास सांगता सोमकोंक देवा लागीं वचोंक सर्ग जोडूंक ह्या संवसारांत पुलगोत्रेंत सर्ग आपणावंक ह्या संवसाराचे कश्ट परिहार जावंक पिडा शिडा पयस वचोंक बेजाराय पयस वचोंक बरेंपण जोडूंक देवाची कृपा जोडूंक भगवंतपणी चितळ जियोंक सस्तिकाय समाधान मेळोंक राग द्वेष हागे पयस वचोंक सडवण आमकां लाभल्या दारान आमकां मेळ्ळां उसवाड आयला संसाराचो उसवाड आयला जेसू आयला सडवंगा जेसू आयला उसवाड आयला संसाराचो उसवाड आयला जेसू आयला सडवंगा जेसू आयला मोगायला सगीचो मोगायला जेसू आयला सडवंगा जेसू आयला मोगायला सगीचो मोगायला जेसू आयला सडवंगा जेसू आयला
Alleluia. Amen. Alleluia. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्त Amen. आमचो उजवाड आमचो खरो भरवसो Alleluia. आमचो सोडवणदार स्वामी जेजू ख्रिस्त तोच तारो तोच सोडवणदार ताचे ते जीवच्या कृपा मागया May the name of God be adored. May the name of God be sanctified. May the name of God be magnified. देवाक जाव महिमा सोडवणदाराक जाव महिमा वंदन जेसू वंदन जेसू वंदन तुका सोम्या जेसू होगळा होगळा जेसू होगळा जेसू होगळा तुका सोम्या जेसू स्तुती जेसू स्तुती जेसू स्तुती जेसू स्तुती तुका सोम्या जेसू महिमा जेसू महिमा जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू Alleluia. Amen. देवाचे नाव वरते जाऊन जेजू Alleluia. मॅथ्यू मला सुटका मिळू दे Alleluia. प्रवीण मला सुटका मिळू दे अंजलीला सुटका मिळू दे Alleluia. वंदनसला सुटका मिळू दे अमर पियोनसला सुटका मिळू दे Alleluia. Alleluia. सुटका मिळू दे Alleluia. अनाथांचे रोगासला सुटका मिळू दे येशू सोडवणदारा सुटका लाभय समाधान लाभय संतोष लाभय पीडा शिडा घुंटर बरे भलायकी लाभय हला भला 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 देवाची कृपा वाढू दे कृपेची झर वाढू दे पवित्र आत्म्याची कृपा वाढू दे संस्कृती समाधान संतोष मिळू दे सगळं लोक पवित्र आत्म्यान भरलो जाल्यार सगळ्या लोकांक पातयेन भरवशेन आसले सर्ग लाभले जाल्यार या संसारान बरेपण लाभले जाल्यार हालेलुया 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 बश्या सांत पौल च्या पत्रांत अध्याय 15 वळ 13 रोमागरांक बरयल्लें पत्र सांत पौलान रोमागरांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत अध्याय 15 वळ 13 तर देव बरोवशेचें मूळ तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्थ उदेशी तुमकां पुर्त्या संतोषान आनी समाधानान भरूं तर देव बरोवशाचें मूळ द ओरिजीन ऑफ गॉड इज होप देवच बरोवसो देवाचेरच बरोवसो आनी तो मूळ तुमी ताचेर दवरल्या भावार्थ्या उदेशी भावार्थ फेथ तुमकां पुर्त्या संतोषान आनी तो समाधानान भरता अशें पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तुमचो बरवसो भरपूर वाडो असो पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन तुमचो बरवसो भरपूर वाडो जायत्या रितीन आमी बरवसो सांगता अदे बारकूर बासरूर एक दर्गांत मुस्लिमांचे दर्ग आसा त्याच्या बायलेन त्या गोवा कापून व्हेलें केदळाय ताका पोटान दूख खंय खंय स्कॅन केलें कितें गेलें अल्ट्रास्कॅन केलें एंडोस्कोपी केली कोलोनोस्कोपी केली कालस्कोपी केल्यार पिडा मेळना देखून जायते पोटान दूख केदळाय पोटान दूख म्हणून कोणेंय सांगलें ताका वकात घाला देखून तिचो बरवसो देवा ते उणो जालो त्या बायलेन त्या गोवाक काडून ते दर्गा बासरूर गेली कित्याक गेली त्या मुस्लिमा लागीं गेली वकात काडूंक वकात वोंकोंक गेली आनी थंयसर वचून पळयता की ते लायनीर बसल्यान कोण क्रिस्तांवचींच बसल्यान वकात काडूंक आयल्यान आनी तिच्या प्लेटींत ताच्या गोवाच्या प्लेटीक घालें प्लेटींत 4 कोसरी गेले आनी कितें गेलें वकात दिलें वोंकोंक आनी तो वोंकलो ताचो बरवसो पळयात त्या बायलेचो बरवसो आनी ताचोय बरवसो मुस्लिमान वकात दिल्यार म्हज्या पोटांत आसलें वोंकोंक जाता कोणेंय वकात घाला कोणेंय माट केला कोणेंय मंत्र केला कोणेंय तें वसो हें घालना वखदांत ताका माट करून घाला म्हणून पण तांचो बरवसो चुकलो
ताजो भरोसो त्या मुस्लिमाचेर, ताजो भरोसो त्या मनशाचेर, ताजो भरोसो त्या वोकात घालच्या मनशाच्या जिविताचेर. देवाचेर भरोसो चुकलो. ताणें कालिंगी दिलें, वोंकोन गेले आनी वोंकतना कालिंगी मेळ्ळें, वय वोकात घाला. ताचे पत्त्यांनी तितलें ताका भरोसो चुकलो. जायते फावटी आमकां भरोसो चुकता. देखून हांगासर म्हणटा, तुमी ताचेर दवरल्या भावार्थ्या उदेशी कितले कश्ट येवं दी, कितेंय जावं दी. हे फावटी डॉक्टरान सांगलां, सोनोस्कोपी केल्या, एंडोस्कोपी केल्या, स्कॅन केला, सगळें केलां, कांयच पिडा ना म्हणल्या उपरांत, वोकात घाल्या म्हणल्या उपरांत तांचें भरवोसो वखदाचेर, देवाचेर भावार्थ चुकलो. पाद्रापा लागीं येवन वांजेल जर करचें सोड न्हू, थंय गेलो. म्हजे लगे आयिल्ले आसात, फाटशी कितें आसतना जावं दी, हांगा कालमडे आसतना जावं दी. बोटान दिल्लें वोकात हाडन, इकरा तांदूळ हाडन, फादर म्हाका वोकात घालांक खंय हे इकरा तांदूळ आसात, बोटान दिले. देखून बोटान म्हणा वसर पाद्रापा लागीं बेजार करून कान घे म्हणा. त्या बोटाक पाद्रापाचेर पातयेणी, पूण ह्या मनशाक त्या बोटाचेर पातयेणी. पळया, ह्या व्यक्तीक त्या बोटाचेर भरोसो, त्या बोटाक पाद्राचेर वच आनी पाद्रापाचेर बसत पडे. वोकात घाला म्हणून आमी खंय वेता. आमच्या घरांत कितेंय प्रॉब्लेम जाले, समस्या जाले, हे नागदोश म्हणून सांगून आमी सुब्रमण्या वता, कुडपू वेता आसात. एजंट आसात, धाडचे एजंट आसात. हांगा एक मिसा दिवंक 300 रुपये 500 रुपये दिवंक बेजार जातात हांगा, पूण ते 10,000 रुपये दितात. घडली गजाल, जावची गजाल, जाता आसची गजाल तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरते आसा. नागदोशा आनी कितें हें वास्तू सोमाना म्हणून कितल्या जाणांची घरां बदलेलां, दरवाटे बदलेल्यात, कुजनां बदलेल्यात, टॉयलेट बदलेलां, वास्तू सोमाना म्हणून. कोणाचेर भरोसो दवर, ताणें सांगिल्लें, बोटान सांगिल्लें, आनी कोणें सांगिल्लें, ताचेर भरोसो दवरना. आमची घरां बदलेल्यांत आनी जाल बदलिल्या, बांय सत पुरविल्या. घरां मुखली ईशान्य दिशेन आसा, नैऋत्य दिशेन आसा, आनी खंयचे आग्नेय दिशेन ते टॉयलेट आसा म्हणून बांय पुरविल्ले आसात. इतली मालगड्यांनी कोणली बांयो पुरविल्ले आसात आतांच्या परिस्थितीक लागून. कित्याक आमकां असो भरोसो त्या बोटाचेर, त्या मनशाचेर. आमकां असो भरोसो देवाचेर आसल्यार असले पुरो बांयो पुरवानात, असले पुरो नागदोश येना, असले पुरो वास्तू येना. आमकां असो वास्तू जेजू क्रिस्त मात्र. आमकां सगळो जागो पवित्र, आमकां सगळें, पूण आमचे चिंताप. देखून जेजू म्हणटा, तुमी ताचेर दवरल्या त्या भावार्थ्या उदेशी तुमकां पुरतो संतोष आनी समाधान लाभतलें. अशें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भावार्थ वर्तेन देणें. देखून जेजू म्हणटा, सासवा तितलो भावार्थ न्हय, कुवाळ्या तितलो दुबाव. सासवा तितलो ल्हान भावार्थाच्या सक्तेन, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुमचो भरवोसो वाडत वचो म्हणटा देव. सांत पावल म्हणटा, तुमचो भरवोसो वाडोव दी, देवाचेर भरवोसो सोडूं दी, पातयेणी सोडूं दी, विश्वास सोडूं दी. तुमकां आसले त्या भावार्थ्यान, भावार्थ म्हळ्यार दिसतना ते संगतींत आसा तो थारो. भावार्थ ह्या कुर्सांत आसा ती सकत, एवकारिस्तांत आसा ते बळ, देवाच्या उतरांत आसा ते बळ, ह्या मागण्यांत आसा ते बळ. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमचो भरवोसो वाडा जाय, आमचो भरवोसो सोडा जाय. ह्या उतरा प्रकार देव आमचो भरवोसो तो आमकां संतोशान भरता. आमचो भरवोसो आसा जाल्यार आमकां बिंदास, नथींग टू वरी. देवाचेर आमकां पातयेणी आसा, देवाचेर विश्वास आसा. कोणेंय सांगिल्लें आमी पातयेना, देवाचेच उतार आमी पातयेता. ताचे इतलो संतोष दुसरो संतोष ना. बंदड बांदपास आमकां सुटका जाता. ताचेर भरवसतल्यांक, देवाचेर भरवसतल्यांक शांती आनी कृपा पवित्र आत्म्याच्या कृपेन फावो जाता. ताचेर भरवसतल्यांक, देवाचेर भरवसतल्यांक, जेजूचेर भरवसतल्यांक, ताचेर पातयेणी दवरतल्यांक खंयचेच वोकात घाल्यारय लागना. मस्तपटी म्हणटा वा आमी आमकांच माट करता. पोरयेक येयले, उलयलें निमाणें विचारलें, तुका कांय दुबाव आसा? वय वय फातर दुबाव आसा. कालें दुबाव? माट केलां. तिच्या तोंडांत येना. हांवें विचारलें, माट केलां गी? वय फादर माट केलां. न्हीद पडना म्हणून तिका माट केलां गे. पयलीं न्हीद पडटलें, कोणें माट केलां? कोणें म्हूण सांगचें फादर, म्हाका न्हीद येना. कोणें म्हूण सांगचें? ताणें माट केलां.
हांवें म्हणलें तुवें तुका माट केला फादर बाये तूं चिंताय पडलें सदां चिंताय माट केला ती चिंतन तुका माट करता तुवें तुका माट केलाय जायते फावटी दुबाव कर न्हू वकात घाला म्हणून आमकांच आमी वकात घालचें तिंत चिंतना चिंतून मागीर डिप्रेशना वयचें तिंत नेगेटीव चिंतून वकात घाला माट केला ताणी तशें केलां म्हज्या शेजारची समोनांत कालिंग उलोवणें जालें ती उलयनात म्हणून आनी उलयना तशें जावचें घरा खंयचे मुयो आयले ताणी माट केला म्हूण मुयो आयले म्हणजे आनी मुयो आयले पाली आयल्यात ताणी माट केलो फादर जावचें सांगचें म्हळ्यार तांकां बरोवचो तितलोच तांचेर भरोसो म्हण ताणें माट सैतानाचेर भरोसो देखून देवाचें उतर म्हणटा तो आमकां संतोशान भरता ताचेर बरोवसतल्यांक शांती आनी कृपा पवित्रत्म्याच्या कृपेन फावो जाता किर्तन 84 हें तुमी सदांय वाचा बायहाट कर आतां किर्तन 84 ह्या वर्सा बरोवसाच्या वर्सा 84 वर्स 7 कितें म्हणटा सडत सडत वेता ते सक्तेन ती मुखार वेतात सडत सडत वेता त्या सक्तेन पवित्रत्म्याच्या सक्तेन ती मुखार वेतात ती मुखार वेतात सियोनांत ती देवाक देखतात सियोनांत ती देवाक देखतात सडत सडत वेतात खंयच्या सक्तेन पवित्रत्म्याच्या सक्तेन असल्या मागण्या मारिफात असल्या रेतेरे मारिफात असल्या देवाच्या उतरां मारिफात असल्या देवाच्या कृपे मारिफात सडत सडत ती वेतात तांकां ती मुखार वेतात स्पिरिच्युअली ग्रोथ आध्यात्मीक वाडवळ आत्मीक वाडवळान ती मुखार वेतात तांकां माट मंत्रां पितीसपण वायट चिन्नां नेगेटीव चिन्नां कांय जायना बरी न्हीद पडटा बरें समाधान आसता बरो संतोश आसता पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी सियोनांत ती देवाक मुख देखता सियोन म्हळ्यार खंय नवें जेरुसलेमान सर्गाच्या देवासान ती संतोश देखतात रोमाकारांक बरयलें त्या पत्रांत अध्याय 1:17 रोमाकारांक बरयलें तें पत्र अध्याय 1:17 कित्याक सुरूतावन आखेर पर्यंत भावार्था मारिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता तें हे सुवार्ते वरवीं उगडापें केलां सुरूतावन आखेर पर्यंत भावार्था मारिफात बिकॉज ऑफ आवर फेथ भावार्था मारिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता तें सुवार्ते वरवीं उगडापें केलां जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा नितीवन मनीस भावार्था मारिफात जियोंक पावतलो रायचस मॅन नितीवंत मनीस भावार्था मारिफात जियोंक पावतलो भावार्थनांतलो मनीस नितीवंत जायना एक नितीवंत मनशा तें भावार्थ आसा ताचे तें दुबाव आसना ताचे तें कितेंच नेगेटीव चिन्ह आसनात ताचे तें केदळय तो कोडी काडना देवाचेर पातयेणी दवरलो मनीस देवाचेर विश्वास दवरलो मनीस देवाचेर भरवसो दवरलो मनीस देवाचेर कश्ट येवं दी पिडा येवं दी बेजार जावं दी निरासपण जावं दी सगळें देवाचेर जॉब पडले ताणें पातयेणी दवरली देवाचेर अब्राम पातयेणी दवरली देवाचेर अब्रामाक थंय वच म्हळें गेलो हांगा वच म्हळें गेलो पुताक बली दी म्हळें ओप्पलो सगळें देवाचेर सोडलें ताणें तो नितीवंत मनीस जुजे कितले ताका तेन्ना आयली सोड म्हळें सोडूंक ताणें चिंतलें दिश्टी पडलो इजिप्ताक पॉयंट करून गेलो काजार जावना जाल्यार ताची पतीन मोरी माय गर्भे जाल्ली पळोवन सोडया म्हूण चिंतलें पूण तो एक नितीवंत मनीस जाल्ल्यान देवाचेर पातयेणी दवरल्यान देवाचे योजनाक सही घाल्ल्यान तो नितीवंत जाल्ल्यान ताचे तें भावार्थ मारिफात आसल्यान मोरी माय सगळे देवाचेर तिणें पातयेणी दवरली भरवसो दवरले आपल्या काळजांत तिणें सगळे संगती जगोवन दवरले खावणेर तावन खुर्सा पर्यंत जेजूचो पाट लाव तिणें विशेश तरान केलो भावार्थ मारिफात नितीवंत जाता आमी देवाचेर भरवसो दवरया पातयेणी दवरया आमची मेटां सर्गाक आमची मेटां वयर आमची मेटां ह्या संवसाराची न्हय आमची मेटां सकल्ली आमची मेटां वयर आमची दिश्ट वयर आमी वयर वचोंक दियेचय आमी सकयल वचोंक जियोवचें न्हय बरेंत करया आमी कोणायकी वायट करचें नाका कितलें बरें करून जाता तितलें बरें करून दवरया देवाचेर पातयेणी बरवसो दवरल्यान पातयेणेन आमी बरें करया बरें चिंतया बरें उलोवया भाग्यवान जावया भाग्यवान तशी मेटां काडया हस्कत आमी किरकोळ आमी पूण आमची किरकोळ कूड देव
अविनाशी करता ते चिंता तो बरोवसो एक दीस सरकार वेता म्हणलो तो बरोवसो एक दीस देवाक पळयता म्हणलो बरोवसो एक दीस सांता भक्त सांगता जी येता म्हणलो बरोवसो एक दीस मोरये सांगता तिका पळोवचे बाग आसा म्हणलें तो संतोष समाधान बरोवसो चंद्रलोका वचोंक सगळ्यांक आशा आसा कित्याक सर्गा वचोंक आशा ना आमकां जेरुसलेमाक वचोंक इस्रायला वचोंक सगळ्यांक आशा पूण सर्गा वचोंक कितें आशा ना गे म्हणून चिंता आमकां परमनंट सर्गाक तो बरोवसो आसा जंय म्हणटा देवाचें उतार कित्याक सुरतावन आमी पातयेणी दवरल्या जुआंव सोवांजेल अध्याय 1 ओळ 16 ताचे परिपूर्णते थावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या ताचे परिपूर्णते थावन परफेक्ट तो नॉट इनपरफेक्ट न्ही परफेक्ट थावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या आमकां कुरपा लाभल्या वी हॅव रिसिव्ड द ग्रेस फ्रॉम गॉड उक्त्या म्हळ्यार सोम्याची आमी कुरपा मागता कोरिंथकारांक बरयल्या त्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 18 कितें म्हणटा दुसरें कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 18 उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी सोम्याचे महिमेन चड आनी चड परसळता उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत रिफ्लेक्शन उक्त्या मुखामळान सोम्याक आमी पळयता ताचें रिफ्लेक्शन आमचेर पडटा आनी चड आनी चड आमी परसळटा जायते फावटी म्हणटा देवाची कृपा ताच्या मुखामळाचेर दिसता तो ग्लो म्हणटा आमी जायते फावटी आमी म्हणटा ताचे मुखामळ सोंपता पळय ताचे मुखामळ परजळटा पळय ताच्या मुखामळाचेर देवाची दिश्ट दिसता पळय आमी ताचे सारक्याची रुपांतर जाता आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता आत्मो जावन आसलेल्या सोम्याचेंच काम हें पवित्र आत्म्याच्या सत्तेनी हें जाता कोण देवाचेर पातयेणी दवरता भरोसो दवरता देवाचे उतार पाळटा ह्या रेतेर येवन रेतेरी बरी जियेतात ताचे मुखामळाचेर देवाचे मुखामळ दिसता आनी देवाच्या आत्म्या मरिफात हें सगळें साध्य जाता सोमींची प्रेमी जाता वी बिकम अनदर क्रायस्ट ऑल्टर क्रिस्त आमी अनदर क्रिस्त जाता सोम्याचे जाता भाग्यवान जाता कुरपेन जियेता ताचेर भरोसो दवरल्या मरिफात ताचेर पातयेणी दवरल्या मरिफात ताचे मेटांनी सजल्या मरिफात आमी ताचे बरी जाता देखून देवाचे उतार जेरेमियाच्या पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता ताचे पयलीं आमी पळोवया फेलो पिलिग्रीम सांग आतां 4थें 3रे जावन आसा आमी सांगलें फस्ट यात्रीक दुसरो भरवसो 3रे सांगाता सोमकोवचें आतां एकल्यान ताका सर्गा गेल्या पुरोगी म्हज्या गोवान म्हज्या बायलेन म्हज्या भुरग्यांनी म्हज्या शेजारच्यांनी म्हज्या फिरगजगारांनी म्हज्या सैरादेरांनी तांणी येचें तांणी आमी सर्गाक आसचें तांणी येमकोंडाक आसचें तांणी पुलगोत्रीत आसचें न्ही आमी सांगाता सोमकोवची पवित्र सभा बोटीर सांगाता वचोंक आसा खंय त्या जेरुसलेमाक देखून नव्या दिशेची पवित्र सभा ती सांगाता सोमकोवची ल्हाना भुरग्यांतान व्हडा पर्यंत पिडेस्त तोटेस कुड्डे सांगाता सोमकोवची फेलो पिलिग्रिम्स कीर्तन 122 कितें म्हणटा कीर्तन 122 सर्वेस्पराच्या घरा वचुया अशें तांणी म्हळें तेन्ना संतोष म्हाका भोगलो ते गीत आसा न्ही तें कळ्ळें सर्वेस्पराचे घरी संतोष संतरिता ते पद हें कंतार आसा कीर्तन आसा गितान प्रवेश गीत करना संतोषान पडटा आमी सोम्याच्या घरा या म्हणटाना सोम्याच्या घरा या म्हणटाना संतोष म्हाका भोगलो देवाच्या घरा या म्हणटाना संतोष भोगलो मरना ते कोणी आमचे भाऊ भयणी मरतना आमकां दूख आमकां भोगता वय पातयेणी आशिल्ल्यांक बरोवस आशिल्ल्यांक खंडीत मरण दूख न्ही सर्गाक गेला निवासान गेला आमकां फिजिकली तो सोडून गेला पूण स्पिरितान तो सर्गार आसा स्पिरितान तो आमचे मदें आसा देवाच्या घरा वचोया म्हणटाना आमकां संतोष भोगलो देवाच्या घरा या म्हणटाना आमी देवाच्या घरा या
आमकां संतोष भोगलो. कीर्तन 122. देखून आतां आमचे पांय दवरल्यात. खंय पांय दवरल्या? सर्गा वचोंक. तुज्या दारवट्या भितर जेरुसलेमा, तुज्या दारवट्या भितर आमी पांय दवरल्यात. आमचे पांय पविस्ताना मारिफात सर्गा वचोंक, सर्गा जोडूंक आमी पांय दवरल्यात. वय मोगाच्यानो, आमी एकसुरी जावन यात्रेक पॉयंट करिना. आमी एकसुरें जावन वचोंक जायना. बागर सांगता आमी सोमकोंक आसा. सगळें कुटाम जावन वयता. कित्याक सोडवण सगळ्या मनशां कुळाक, सगळ्या मनशां कुळाक सोडवण मेळाचें, सगळ्या मनशां कुळाक सोडवण लाभचें. हांवें मात गेल्या पावना सगळ्या लोकांक जेजू आयिल्लो सगळ्या लोकां खातीर, न्हयच इस्रायला लोकां खातीर ताका पातये येतल्या, ताका विश्वास दिल्या, ताचेर भरोसो दवरल्या. कोणेय यमकंडा वचून नजो, कोणेय नाश जावन नजो. देखून हर एकल्या मनशान पूर्ण जोडी जाय म्हणल्या खातीर, सर्ग जोडी जाय म्हणल्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. देखून आमी मात्र गेल्या पावना, आमी सर्वांनी ह्या बोटीर वचोंक आसा, ह्या तारवार वचोंक आसा. सर्गात येवशीर मेळटा आमची. देखून धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 16 ओळ 30 आनी 1. अध्याय 16 ओळ 30 आनी 1. ताणी म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. ताणें म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. तोवळ तूं बाचाव जातलो, तोवर तूं बाचाव जातलो, तुजें घराणें बाचाव जातलें. तुजें घराणें बाचाव जातलें. तुवें मात्र बाचाव जाल्यार जायना. सोम्याचेर भरवोसो दवर, पातयेणी दवर. तूं बाचाव जातलो, तुजें घराणें, तुजें कुटाम बाचाव जातलें. तुवें मात सरकार आसूं न्हू, तुजो घोव या, तुजी बायल या, तुजी भुरगीं यमकोंडांत आसल्यार कितें फायदो. देखून देवाचेर पातयेणी दवर, देवाचेर भरवोसो दवर. जर तर ती भरवोसो दवर न्ही तांचे खातीर माग, तुज्या घोवा खातीर माग, तुज्या भुरग्यां खातीर माग, तुज्या घोवा खातीर माग, तुज्या बायले खातीर माग, सगळ्या तुज्या घराण्या खातीर माग, सगळ्या तुज्या कुटुंबा खातीर माग. तांकां साल्वासांव मेळोंक, तांकां सोडवण लाभोंक, तांकां तारण लाभोंक, तांकां जेजूचेर भरवोसो येवंक माग. देखून सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर मुंदारसी. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतर प्रगट केलें. ताका ताच्या घराक वय. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, पयल्यान पयलें आमी आमच्या मोगाच्या कुटुंबाचे सान्यांचे हात धरूंक जाय. म्हज्या घोवाच्या, म्हज्या बायलेचे. जर तर हांव मागण्याक येता, म्हजो घोव मिसा मागण्या येना, कांय प्रयोजन ना. म्हजी भुरगीं येना, जायना. देखून म्हज्या भुरग्यांचे, म्हज्या घोवाचे, म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांचे हात धरूंक जाय. आमच्या आवय बापूय, भाव भयणी, घोवाक, बायलेक आनी भुरग्यांक सांगता आमी समकां जाय. सांगता तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें, तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें. आमची इगर्ज, आमची फिरगर्ज एक समुदाय जावन आसा, एक कम्युनिटी. आमी जेजूच्या कुडीचे सांदे. जर आमी जेजूचो मोग करता तर आमी पवित्र सभेच्या, फिरगर्जेच्या हर एकल्याचो मोग करूंक जाय. आमी हर एकल्याचो मोग करूंक जाय. हर एकले आमी देवाक वचोंक आसा. हर एकल्याचो आमी मोग करूंक जाय. देखून कीर्तन म्हणटा 84 चॅप्टर 84 वर्स 4 to 7 कितें म्हणटा? निरंतर तुजी स्तुती करून, देवाची निरंतर स्तुती करून तुझ्या घरांत रावतात ते भागी. तुझ्या घरांत रावतात ती बागी. कोण देवाची स्तुती निरंतर करता घरांत? हांव एक दुबय गेल्लो, एका घरांत एक वर मोडली बरी काम आसा तांकां. कंपनीन, व्हडल्या कंपनीन काम तांकां. जाय तितलेच दुडवणी आसा, पूण तांचें कालतेपण, तांचे देवाचेर आसलो भावार्थ 1 घंटोभर मागण्याच्या रुमान सांगता मेळ्ळी. देवाचे उतार आयकोनचे आनी एकल्या देवाच्या उतराचो अर्थ सांगचो, मागीर सांगता मागचे. सगळें घराण्यांच इतलें बरी आनी. देखून निरंतर तुज्या कुटुंबा सांगता देवाक हरसी. त्या जाणा तुज्या घरांत रावता ती बागी, जांकां तुजो आधार मेळटा, तांकां तुजो आधार मेळटा. देवाचेर भरवोसो दवरल्या मारिफात तांकां तुजो आधार मेळटा. आनी जी आपलें काळीज यात्रेचेर दवरतात ती भागी. जे आपलें काळीज यात्रेचेर दवरतात ती भागी.
बालसामाच्या फालक्यांतल्यान उतरून वेताना बालसामाच्या पालक्यांतल्यान उतरून वेताना 3 ते सरीस जागो जायशें करतात. पयलो पावस ताका आशिर्वादांनी नेसयता. खंयच्याच जाग्यांतल्यान खंयच्याच वळांतल्यान गेल्यार तांचेर आशिर्वाद मेळटा अशें आमी दुसऱ्या भक्तिका सांगता यात्रेक करून वचों सांगता सोमकाचय. कशें आमी पयण करतना रोमाक वेलांकणी वतना आमकां वळख नासलें पुरो सांगता वेता हांव तशेंच आमी सर्गा वेतानाय सांगता सोमकाचय सांगता वचोंक जाय. आनी निमाणें चवथें जावन आसा नव्या जिविताक सोमकोवचें. न्यू लायफ नवें जिवीत आमकां जायचें. नव्या जिविताक अशेंच पोरणे पत्तेक घालून आमी वचचें ना. नवें वस्तूर घे जाय आमी नव्या न्हेसणार आमी वचूं जाय. कोरिंथकारांक बरयलें त्या पत्रांत दुसरें पत्र कोरिंथकारांक बरयलें तें दुसरें पत्र अध्याय 5 वळ 17 आनी 18. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतेंची येता तर तो एक नवी रचना. कोण एकलो लायफ इन क्रायस्ट क्रिस्त सवें जियेता तर तो नवे मनीस. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालें. सगळें नवें जालां. एक कुमसार जावचें एक भक्तीपणी मिसान वाग घेवचें आनी ह्या मरिफात पोरणे वेता नवो मनीस जाता. आमाल पिवणें गुटका सिगरेट सोडनासलो मनीस नवो जाता. राग द्वेश हगे आसलो मनीस बक्षणें दिता बक्षणें घेता बक्षिता तो नवो मनीस जाता. कोणाच्या जिवितांत एक रुपांतर जाता बदलावण जाता तो नवी मनीस जाता. कोणातय नवो मनीस जाता. क्रिस्तांतय नवो मनीस जाता. क्रिस्तांतय नवो मनीस जाता. सगळें नवें जालां. हें सगळें देवाचें काम म्हणटा सांत पावल. हें सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्त मरिफात आमकां आपणा तें राजी केल्यान आनी हेरांक राज्येक हाडचें मणयारपण आमकां दिलां. पळया जेजून आमकां बोगसून ताचें तें आमकां एक केलां नवें जिवीत दिलां आनी दुसऱ्यांक बोगसूचें मणयारपण आमकां ताणें दिलां. वी आर ऑल प्रिस्ट ऑल मणयारी आमी याजाक हर एकल्यांक बोगसूंक आसा आमी. तें जावन आसा नवें जिवीत न्यू लायफ. तो जावन आसा नवो बरोसो. तें जावन आसा नवें नेसान क्रिस्त तें आमी न्हेसचें. आमी सगळे मणयारी जायचे. आमकां मात्र तो बक्षिता आमकां मात्र तो बक्षिता आनी आमकां मात्र तो हेरांक बक्षूंची कृपा दिता. हेरांक बक्षूंची कृपा दिता. दॅट इज न्यू लायफ. अशें ह्या बरवर्साच्या यात्रेका पयणांत आमी सर जेजू लागीं एक जाता आनी नवी रचना जाता. जुवांवच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 वळ 28 ते 29. जुवांवचें पयलें पत्र. ल्हान भुरग्यांनो आतां ताचे सवय तुमी जियोंक जाय. तोवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तोंड आमी लज्जेन पयस सरच्या बदला फातयेन ताका लागीं सरतल्या. देव नितीवंत म्हूण तुमी सनात जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय. ल्हान भुरग्यांनो ताचे सवय तुमी जियोंक जाय. क्रिस्त सवय तुमी जियोंक जाय. तोवळ तो क्रिस्त तुमचें तें प्रत्यक्ष जातलो. ताचे तोंड आमी लजेन पयस सरचे बदलाक पातयेन बरोवशेन आमी लागीं सरता. ताचे तें जियेल्यार आमकां बरोवसो आसा. आमी सांगता जियोंक आसा. सोम्या सांगता जियेया. देव नितीवंत म्हूण आमी जाणा जाल्यार आमकां आसा तो बरोवसो. देव नितीवंत म्हणून नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत प्रामाणीकपणान सिन्सियरली ऑनेस्टली कोण जियेता रायचियस पर्सना बरें जियेता नितीवंत मनीस जाता तो देवाचो नितीवंत मनीस तो. ताचे सांगता आमी जियोंक जाता म्हणलें तें उतार आमी घेवया. सोम्याक आतां आमचे मदें आसो आपोवया. सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी ह्या सक्रामेंतान स्विकार करचे. आमी सक्रामेंतान ताका पळोवचें सवय. ह्या दोंगरार ताच्या हजरपणांत ताची कृपा जोडया. ह्या ताबोर दोंगरार ताच्या हजरपणांत आमी मागण्यांत आसल्या बरोवशाची यात्रिका जावन आसल्या आमकां ह्या यात्रेक पॉयंट सोमकोंक ती कृपा मेळोवन दी म्हणून सक्रामेंता द्वारे जेजूच्या कृपेन आमी बरोवंक ती कृपा मागया.
muso asro tu muso rakonda tu muso bovaish tu muso the tu muso asro rakonda Sorakunda Tumu Samavaish Tumu Sothe सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रुपोळी सोदता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू हांगा आसा हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू हांगा आसा Sogoi Tumu Sobosona Tumu Chigupit Suam Tumu Sode Tumu Sogoi Tumu Sogoi Tumu Sobusonda Tumu Sobusonda Tumu Chigupit Sua Tumu Sode सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रुपोळी सोदता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू हांगा आसा हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू हांगा आसा सोडवणा जेजू म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो शिकवणदार आनी म्हजो सोडवणदार तूं म्हजी घरता म्हजो रचणार आनी म्हजो सांबाळणार म्हजो देव तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो tu moji kota tu mosude सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रुपोळी सोदता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता
हांगा आसा My Lord Jesus. हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू Oh Jesus, हांगा आसा जेसू Maranatha, come Lord Jesus. आसा हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू Oh Lord Jesus. हांगा आसा जेसू हांगा आसा हांगा आसा हांगा आसा हालेलुया हालेलुया जेसू तुका Mighty power of Jesus. Lord Jesus, we adore you, we thank you, we praise you, we magnify you, we sanctify you, Lord Jesus. जेजू हांगा सरस आमच्या मध्ये आसा या पवित्र सक्रमेंटावर परवश होता ताचे संगत ये जेजू आमच्या संगत ये जेजू आमच्या संगत राबोगे समाधान शांती सुख वाचा में दिवगे आमका तारण दिवगे जेजू आमची पीडा शुडा खून करूगे आमका भरोशन भरूगे आमचा भावड सडे सड आणि सड तुझे ते आम्ही समकोंचाक तुझे संगत समकोंचाक तुझे ते यात्रिक जाऊन समकोंचाक तुझ्या कृपेन आमका भर हालेलुया 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 अर्गांत का समय जेसू महिमांत का समय जेसू आराधन का समय जेसू हर्षितांत का समय जेसू वंदन का समय जेसू हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Yesomia Jesu, Yesomia Jesu, Yatrik zaun, Tuje sangata yonchak, Tuje sangata jionchak, Yamche Yatrik poina, Boroso davarna, Solkonka, Amka tuja kurpen bara, Tuja kurpecha sakten, Tuja atmecha sakten, Ami bavartant, वाडाशे तुझेर दवरलो तो बरवसो तुझेर दवरली ती पातयेणी आमका निराशी करिना जावं आमका निराशी करिना जावं या वर्षा संपूर्ण तरान तुझेर पातयेणी दवर तुझेर विश्वास दवर भावार्थान आमी वाडोन आमी दवरलो तो बरवसो आमी दवरलो तो बरवसो आमचे कारणे कुटाम आमची भुरगीं आमचे युवाजन आमची दादलो बायल आमची मलगडी संगता सोमकोंक संगता जियोंक एक मेटानी आमका तू आधार दी जेजू आमका तू आधार दी तुझेर भरोसो दवरनो आमी चलता आसतना आमी सनकतना आमची पिडा गुण जावं आमका भलायकी मेळोवंक आमका समाधान मेळोवंक पवित्र आत्म्याचे देणे लाभोवंक आत्म्याची सकत मेळोवंक पवित्र आत्म्याची कृपा लाभोवंक पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी संतोषान आमी समाधानेन जियोंक आमका फावो कर खुशी वैदर तुझेर भरोसो दवरले आमका समेस्तांक आमचो भावार्थ सोडय भरोसो वाडय आमचे पातयेणी सोडय मुखामोळ पळोवचे भाग तुझे मुखामोळ पळोवचे भाग समेस्तांक फावो कर हालेलुया 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 एक स्तुती करचे गीत आमी गावन सक्रमेंतांत आसलेल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हरसिया ताका आराधन करया ताका ताचो उपकार बावडया ताचेर भरवसो चड आनी चड येवच्याक भरवशाचे यात्रिक जावन आसले आमकां ताचेर तें चड आनी चड स्तुती करचे बरीफात आमी आनी आमचे घराणे स्तुती करून सदांच ताचे सांगत सोमकोंक आमकां आदार दी म्हण मागया 507 पेज नंबर 7 Amen.
मोग करता सदां काळ जेसू मोसो जिवीत दिता सदांच म्हाका जेसू मोसो पातकामुची बक्षिता तो जेसू मोसो मोगान म्हाका वेंगोन धरता जेसू मोसो मोग करता सदां काळ जेसू मोसो जिवीत दिता सदांच म्हाका जेसू मोसो पातकामुची बक्षिता तो जेसू मोसो मोगान म्हाका वेंगोन धरता जेसू मोसो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 अरिगारा गुण केल्लो जेसू मोसो लाजराक जीवन केल्लो जेसू मोसो विधवीच्या पुताक जिवंत केल्लो जेसू मोसो म्हाकाय तुका जिवीत दिवचो जेसू मोसो अरिगारा गुण केल्लो जेसू मोसो लाजराक जीवन केल्लो जेसू मोसो विधवीच्या पुताक जीवन केल्लो जेसू मोसो म्हाकाय तुका जीवन करता जेसू मोसो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 कोडकारांक नितळ केल्लो जेसू मोसो मोन्यांक सैत दिल्लो जेसू मोसो Come Lord Jesus. सदावाट जिवीत जाल्लो जेसू मोसो बरो गोडी शेळ्यांक कापल्या जेसू मोसो कोडकारांक नितळ केल्लो जेसू मोसो मोन्यांक सैत उलोवंक केल्लो जेसू मोसो सदावाट जिवीत जाल्लो जेसू मोसो बरो गोडी जीवन जेसू जेसू मोसो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 सक्रामेंतांत आसल्या जेजू कोडकारांक नितळ केल्लो गुड्ड्यांक दिश्ट दिल्लो थोड्यांक सलशे केल्लो मेल्ल्यांक जीत केल्लो निराशांक भरवसो दिल्लो जेजू ह्या सक्रामेंतांत आसा ताचेर दिश्ट घालया ताची कृपा मागया ताची ससाय मागया ताचे सांगता सोमकोक आदार मागया सर आमचे ते आसले बंदड बांदपाक पिडा चिडा कश्ट दूख निराशपण एकसुरपण बेजाराय सगळे पयस करचे खातीर ताचे ते मोगान जियोवचे खातीर कृपा आनी आदार मागया दर्यांत वादळ थंड केल्लो जेसू मोसो उदकाचेर चललो तो जेसू मोसो उर्सार आपणाक भेटून दिल्लो जेसू मोसो तिसऱ्या दिसा जीवन चल्लो जेसू मोसो दर्यांत वादळ थंड केल्लो जेसू मोसो उदकाचेर चललो तो जेसू मोसो कुर्सार आपणाक भेटून दिल्लो जेसू मोसो तिसऱ्या दिसा जीवन चल्लो जेसू मोसो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया हालेलुया देवाक जावं महिमा हालेलुया स्तुती आनी हालेलुया देवाक जावं स्तुती महिमा हालेलुया 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 गावया हालेलुया महिमा स्तुती आराधना हालेलुया ताका जावं होगला ताका जावं महिमा हालेलुया 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 हालेलुया
हाला 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 जेजूच्या नावावरती जाऊ दे, जेजूच्या नावात महिमा जाऊ दे, देवाक स्तुती जाऊ, त्याचे आशीर्वाद आमकां मेळू दे, पिडा शिडा गुण जाऊ दे, बरी भलायकी मेळू दे, भौतिक समाधान मेळू दे, संतोष मेळू दे, पिडा शिडा गुण जाऊ, व्यक्ती मिळण्यात सुटका मिळू दे, अंगासल्या सुटका मिळू दे, अंगासल्या वाचवे मिळू दे, समाधान शांती लाभू दे, संतोष आणि कृपा मिळू दे, पवित्र आत्म्याचे ध्यान मिळू दे, पवित्र आत्म्याची कृपा मिळू दे, पवित्र आत्म्याचा सहित मिळू दे, परमेश्वराची यात्रेकरताची कृपा मिळू दे. हाला 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 touch with the mighty power, touch with the mighty power. Hallelujah, 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 hallelujah. नुमान बरे कृपेन भरलेले तुम्ही देव तुझे सांगता श्रेयां भितर तू सदैव फाळच्या क्रिश्चियन जेजो भगवंती मरिये क्षमय आम्हा प्यांका तीन अधिकार आता आणि आमच्या मनुष्यकडे आमेन. बसया क्रिस्त देवमगाच्या भाव भयणीनो, कोलोसेकरांक बरयलें त्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 4 सांगता, आमचे जिवी जावन आसलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेंत प्रत्यक्ष जातले. तो आमचो भरवसो. जेजू महिमेंत प्रत्यक्ष जाता, आमी प्रत्यक्ष जाता महिमेंत. तो आमचो भरवसो. दॅट इज आवर होप. कशें जेजू पुनर्जीवन जावन महिमेवंत जालो, कुरपेस्त जालो, ग्लोरिफायड जीजस, रेजरेक्टेड जीजस, आनी त्याच महिमेंत आमी उरता. दॅट इज न्यू होप. क्रिस्त सवें जिवेत त्या देखून हे यात्रेक पळयन आमी आमचे पळयन आमचे नव्या जिविताक महिमेंत उरच्याक आमी आदार जावंक जाय. This year being a year of hope, नवें जिविताक सोमकोंक आदार जायचे. इंदुलजन्स म्हळें पुलगोत्रींत आशिल्ल्यांक आनी ह्या संवसारांतच पुलगोत्रीक वचन अशें डायरेक्ट सर्गा वचोंक ही सगळी इंदुलजन्सां. आमी नवें जिविताक सोमकोंक देखून कोलोसेकरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 1 ते 4 कोलोसेकरांक बरयलें तें पत्र अध्याय 3. क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर, क्रिस्ता सांगता तुम्ही जिवंत जाल्यात तर, सर्गींचे वस्तू तुम्ही अत्रेगा, सर्गींचे वस्तू तुम्ही आत्रेगन रावा, हांगासर आता. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. दॅट इज ऑफ होप. क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना, ह्या संवसारांत आमी जियेतना खा पिये गम्मत मार ह्या वस्तूंक लब्ध नासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया, सर्गींच्या वस्तूक चड मान दिया, गौरव दिया, मागा. सीक द किंगडम ऑफ गॉड. देवाच्या राजा खातीर तुमी लब्धवन रावा. कित्याक तुमी मेल्यात, कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्त सवें देवा थंय पळ आसा. तुमचें जिवीत ह्या संवसारांत आसलें जिवीत क्रिस्त सवें लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातले. आमचे ते क्रिस्तचे जिवीत, क्रिस्तचो आत्मा आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतना, आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतना कन्सीव जातना पयले हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर आयिल्ले न्हय. पयले आयिल्ले देवाचो उस्वास, पयले आयिल्लो देवाचो आत्मो म्हणटा पापा फ्रांसीस. आनी तो आत्मो क्रिस्त. आमी क्रिस्त सवें जिवन आसाव, क्रिस्त सवें लिपोवन आसाव. देखून जेजूक प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जायत. समा महिमेंत आमी प्रत्यक्ष. बरवस असो आमचो देव. आमचो देव बरवस असो. आमचो देव डुप्लिकेट न्हय. आमचो देव फटी मारचो न्हय. आमचो देवान चीट करचो न्हय. आमचो देव हे फुटी सांगून आनी फुटी दुसरें उलोवचो न्हय. कितें तें सांगलां. भुमी अंतराळ नाश जायत, म्हजी उतरां नाश जायनात. देखून ताच्या कृपेन बरोवन आमचे बरवसाचें पैण, यात्रेक पैण आमच्या 6 भावार्थ्या सांगता, म्हज्या पेल्यां सांगता, मोगाचे, संतोषाचे, समाधानाचे नव्या वाटेन चलून नव्या अनुभवा खातीर जेजू खातीर जावं दी म्हणून मागता.
ते जावन आसा आमचो बरवसो. जेरेमियाच्या ग्रंथांत आमी वाचता अध्याय 29 29 ओळ 11. वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. वय तुमचे पासत हांगासर आसात सगळीं. तुमचें नांव कोण हांवें सांगेत आतां. तुमचे पासत तुमच्या म्हज्या मनांत देव म्हणटा म्हज्या मनांत म्हज्या मतींत कसल्यो येवजण्यो आसात तुमचे पासत हांवें कितें चिंतलां तें म्हज्या मनांत आसा हांव बरेंच जाणा म्हणटा आसता देव. पळय तुमच्या हिता पासत तुमच्या हिता पासत तुमच्या बऱ्यापणा पासत न्हय तुमच्या केस्ते पासत तुमच्या नासांवचे पासत ती तुमी नासांवकू चे पासत देव चिंतना. तुमच्या हिता पासत अभिवृद्धी पासत बऱ्यापणा पासत वेलफेरा पासत बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. पळया तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात हांव बरेंच जाणा. तुमच्या हिसा पासत न्हय तुमच्या क्यास्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो बरवशान भरलेल्यो फुडार दिवचे तसल्यो येवजण्यो. पळया तुमकां बरवसो तुमचेर बरवसून भरल्यो. तुमकां कितें जायचें तुमी मुखार कशें आसाचे तुमकां पिडा येवं नजो भलायकी येवचे बरेंपण चिंतीचें सर्गांव वचाचे सगळे येवजण्यो म्हज्या मनांत आसात. आनी हे येवजण्यो तुमकां फुडार दिवंक तुमकां लायफ दिवंक तुमकां जिवीत दिवंक म्हणटा देव. थोडे वर्सां आदीं एक कावन्सिलिंगांत आसतना म्हाका फोन आयले. फादर काल जालें पळय हांव एक कठीण कश्टाक सांपडल्या काल जालें. फादर हांव कालमाडी आयिल्ली तुमचे थोड्या तेंपा आदीं. आतां हांव म्हाका बरवसो ना फादर म्हजो बरवसो सगळो गेला. काल जालें पळय हांव बरी आशिल्ली फादर बरें जालें सगळें बरें आसलें. पूण आतां हांव एका स्टुलाचेर उबें रावल्या. हातांत म्हज्या दरी आसा वयर फॅन आसा स्टुलार उबें रावल्या आनी हातांत दरी आसा. पूण दोरी घालना फॅनाक उमकळया हँग करया म्हणटना सडन म्हाका तुमचो उडास आयलो. एक फावटी फोन करया म्हणून आनी हांवें फोन केलें. फोन करते आसा फादर थोड्या कश्टां खातीर कालमाडी आयिल्ली बरें जाल्लें. पूण आतां म्हाका कांयच बरवसो ना. बरवसो गेलास कितें जालें बाय राव बाय समाधान काणे ना बाय ना फादर म्हाका वाटच ना. हांवें मरचें म्हण चिंतलां सुसायड करचें म्हण चिंतलां जाल्यारय तुमकां एक सांगया म्हण चिंतलें. काल जाल्यार हांवें विचारलें काल म्हणचें फादर थोडे वर्सां आदीं काजार जालें. काजार जावन ल्हान एक भुरगो आसा 6 म्हयन्याचो. म्हजो घोव गांवांक आयिल्लो. 30 लाख आमचें एक घर बांदलें आमी सुमार खर्चार आतां 30 लाख रुपया रीण आसा. आनी म्हजो घोव पर कोणाक राती पावूंक गेल्लो. पाटी येताना बायक ताचें खांब्याक आपटोन कोणींत पडलो. कोतूच हांव मस्त वेळ जालो घोव कित्याक येवना म्हणून सोदून वेताना शेजारच्या एकल्याक घेवन हांव पळोवंक येताना खंय गेला म्हूण चिंतूना सुमार पयस जालां सोदून ताका आनी एकले बायकार वेताना बायक आनी तो कोणींत पडल्यात. हो मोतीहीन जाला ब्रेनाक मार जाला फादर. आतां फाटल्या 3 म्हयन्यांत हांव मणिपाल आस्पत्रेंत आसा. ताचें ब्रेन काम जायना पांयांक बळ ना फादर. हांव कितें करूं 30 लाखाचें रीण आसा. गोवाक काम आसतलें फारीक करतलें सगळें जाता म्हूण हांवें चिंतलें. देखून म्हज्या भुरग्याक हांव कुळार सोडून आयल्या आनी म्हज्यान कांय करूं जायना फादर. म्हाका मुखार असो वाट ना मुखार असो फुडार ना म्हाका. देखून हांवें हँग करचें म्हाका जायना जिवंक. म्हाका बरवसो ना फादर. देखून हांवें हातांत दोरी घेतल्या कोणें तें रीण फारीक करचें. म्हजो घोव बरो जाता म्हूण म्हाका पातयेना तो मांद्रेर पडटलो. म्हज्या भुरग्याक म्हज्या कुळार सोडल्या आनी हांवें काल्याक जिवचें. रीण म्हाका फारीक करूंक जावचें ना. गोवाक म्हाका पळोवंक जावचें ना. भुरग्यांक म्हाका हांवें कशें पळोवचें. म्हाका एकच वाट सुसायड. देखून हांव सुसायड करूंक हातांत दोरी आसा वयर फॅन आसा तुमकां फोन करया म्हूण चिंतलें.
बाये ये पटी हांगा ये पटी हांगा ये बाये समजया देव आसा सण घालना रसुलो देव तुका पसता इतले कस्तान तुका राखला ताणें तुका जिवी दिवचो देव आसा ये पटी समजून ये तूं तुरतान तिका आपयला हांवें तुरतान समजयलें 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 जायत म्हणाली येता म्हणाली मागीर आयली रडली पांयां पडली हांवें मस्त देवाचें उतार तिका दिलें तूं जियेतली बाय देवाक असले तुज्या की वस्ट केजी आसात तुज्या की वस्ट तांणी तशें चिंतलां पूण तांकां भरोसो आसा तांकां देवाचेर पातयेण आसा एक दीस रचलो देव सोडचो ना म्हणली पातयेणी आसा बाय तांकां पातयेणी आसा भरोसो आसा आनी आज कितल्या एक एक घडीत हांवें ताका सांगलें कितलीं मनशां असले वस्ट केजीक आयिल्लीं कितले जाणां सुसायड केली चिंतले आज भरवोसो दवरून देवाचेर पातयेणी दवरन झिरो आसली समथींग जाल्यान झिरो आसली कांयच नासली खंय पावल्यान खंयचे खंयचे बंदडेक बांदपासाक शिरकोन गेल्लीं आज उतल्या शिखरेर आसात मोराण म्हूण तेंक केल्लीं आज व्हडले बिजनेस दवरन आसा तुकाय देव सोडचो ना तुजो घोव बरो जातलोच देवाचेर पातयेणी दवर भरवोसो दवर विश्वास दवर त्या ल्हान भुरग्या खातीर म्हणी तूं जिये तूं चॅलेंज काणे तिका नवो हुरूप दिलो नवे जिविता विशयान तिका समजयलें बावडता विशयान तिका सांगलें देवाचें उतार तिका दिलें सांगता सांगता सांगतना तिजे दोळ्यांतली दुकान ती नेंत पुसली जायत म्हणाली तिका समजोवन जावन तिका एक बरी चॅक बरयलें हांवें बाये ही चॅक तुका दिता थोडे करशी कितले जाता पूण एक दीस ही चॅक काडून तूं फाटी येतली एक दीस ही चॅक म्हाका तूं फाटी दितली ह्या जाग्याक तूं फाटी दितली तितलो भरवोसो दवर देवाचेर एक दीस ही चॅक फाटी दिवचे बरी तुका देव फावो करतलो जायत फादर गेली ती अपूर्बायेचें काम मेळ्ळें भरवोशान ती दवरून गेली 4 दिसां भितर तिका बरें काम मेळ्ळें घोव दीस वेता 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 बरो जालो बरो जालो आनी आतां घोव चलता घोवाकी आतां त्या कंडिशनार आसल्याक चलोवंक जायना म्हणल्यार त्या कंडिशनार आसल्याक देवान ताका बरें केलां चलता तो आज काम करूंक पावला आनी तें भुरगें वाडोवनूच येता रीण फारीक जावनूच आसा आज त्या चलयेक आज नवो भरवोसो दिला आयली ती म्हणाली फादर आज हांव ह्या स्थितीर आसा त्या दीस मेल्लीं जाल्यार गेलीं आनी तुमी आज देवाचें उतार दिल्ल्यान म्हाका नवो भरवोसाचें हुरूप दिल्ल्यान आज हांव जिवांत आसा फादर हांवें धैर्य काणयलां बरें कामार हांव आसा इतलो सांबाळून जोडटा रीण फारीक करता म्हजो घोव बरो जावनच आसा आतां तो कामाक सेरवाला फादर हो जावन आसा भरवोसो जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें जाता आज नव्या जिविताक आमी मेट काडटा तर मगाच्या भाव भयणीनो सगळें साध्य आसा नव्या जिविता तवशीं आमी मेटां काडी जाय देव आमचें मागणें खंडीत आयकता देखून जेरेमियाच्या आमकां म्हळें आमची येवजणां देवाचें उतार फळादीक देवाचें उतार बेश्टेंच न्हय देवान आमकां कितें जायजें म्हणलें ताच्या मनांत आसा ताणें आमकां येवजण्यो केल्यात तुमच्या हिता पासत म्हणटा जेरेमियाच्या ग्रंथांत अध्याय 19 वळ 11 तुमच्या हिता पासत तुमच्या फुडारा पासत तुमकां नाश करूंक न्हय तुमी पिड्ड्यार जावंक न्हय तुमी सुसायड करूंक न्हय तुमी गांव सोडूंक न्हय तुमी भियेन आसतना जियोंक न्हय तुमी धैर्यान जियोंक हांवें म्हज्या मनांत तुमचे पासत येवजण्यो केल्यात आनी येवजण बरवशान भरलेल्यो फुडार दिवच्यो तसल्यो पळया These all plans for your growth, for your future. तुमच्या फुडारा खातीर हांवें दिल्यात तुमच्या फुडारा खातीर हांवें येवजण्यो केल्यात देखून भिवचें न्हय रोमाकारांक बरयलें तें पत्र अध्याय 5 वळ 30 आनी वळ 5 अध्याय 5 वळ 3 तावन 5 तितलेंच न्हय आमच्या कश्टां अनवरांती आमी संतोष पावता तितलेंच न्हय आमच्या कश्ट अनवरांत आमी संतोष पावो जाय कश्ट आयले अनवर आयली पिडा आयली बेजार जाले आमी बेजार जावचें न्हय तरतवचें न्हय धांवचें न्हय
सुसायड करया म्हूण जावचें न्ही भियोवचें न्ही आमी संतोश पावचें म्हणटा देवाचें उतार कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणेकायेक वाट करता आमचे कश्ट अनवर सोंसणेकायेक वाट व्हरून वेता सोंसणेकाय आमची तिरासान पारकूंक हांवें पावता म्हळें तूं सोंस पळय सोंसणेकाय तुका देव सोंसणेकाय दिता आनी सोंसणेकाय आमकां तिरासान तीर रावूंक घट्ट रावूंक वावरतान घट्ट रावूंक बरवशान घट्ट रावूंक पात्तेणीन दवरूंक जी येता करता जाल्लें केल्ल्या बरी जाता जाल्ल्या बरी न्ही केल्ल्या बरी जाता हांवें केल्ल्या बरी हांवें चिंतल्या बरी हांवें पॉझिटीव चिंतल्या बरी हांवें चॅलेंज म्हूण काडून गेल्ल्या बरी जाता आनी तिरासान आमच्या बरवशाचें मूळ जावंक पावता आनी तेंत तिरासान घट्ट रावचें तीर रावचें म्हज्या बरवसो वाडोवंक शकता बरवसो आमकां निराशी करिना असलो बरवसो आमकां निराशी करिना रोमाघरांक आवनुच्या वर्सा दिल्लें ते रोमाघरांक बरयलें तें पत्र अध्याय 5 ओळ 5 बरवसो आमकां निराशी करिना ही सोंसणेकाय सोंसीचे आमी कश्ट सोंसल्या मेरेन आमी घट्ट मोन करता तिरासणेक पावता आनी यंत तिरासण आमकां बरवशाक व्हरून पावयता बरवशाक व्हरून पावयता तिका सोंस म्हळें सोंसलें तिणें घट्ट मोन केलें आनी आज बरवसो तिका पावला जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी बरवसो सांडटा आज आमी बरवसो आमकां तिरासणान रावल्यार बावरतान तीर जावचें मागण्यान तीर रावचें पिड्यान कश्ट दुखांत आयल्यार तीर रावचें घट्ट रावचें आनी ह्या तिरासणे मरेफात आमी बरवशाक पावता बरवसो आमकां निराशी करिना सांगया पळया बरवसो आमकां निराशी करिना बरवसो आमकां निराशी करिना 5 फावटी बरवसो आमकां निराशी करिना बरवसो आमकां निराशी करिना बरवसो आमकां निराशी करिना बरवसो आमकां निराशी करिना खंडीत कित्याक म्हूण सांगता आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ आपलें देणें देवा लागीं आसलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्या मार्फत पवित्र आत्म्याचें देणें देवान आपलो मोग देवाच्या मोगा खातीर आमी एक कश्ट सोंसीचे देवाच्या मोगा खातीर आमी तिरासणेन सांबाळचे देवाच्या मोगा खातीर आमी बरवसो दवरचे ते पवित्र आत्म्याचे देणें मोग देवान आमच्या काळजांत भरपूर तरान वतला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवाचो मोग आमच्या काळजांत आसल्यान देवाच्या मोगान आमी जियेता जाल्यार आमकां चॅलेंज काडूं जाता कितले जाण हांगा जावन दी म्हज्या लागीं खंयच्या फाटल्या 25-20 वर्सां जावन बरवसो जाणून आयली बरवसो दवरना आज खंयच्या पावंडा पावल्यांत आज कितले घडीत सांगेत तुमकां बरवसो जाणून निराशी जावन आयली आज बरवसो दवरन आपूण दुसऱ्यांक बरवसो दिवंक शकतात केदींच आमी बरवसो सांडचो न्हय देखून हेब्रेवांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत अध्याय 11 ओळ 1 बावर्त म्हळ्यार आमी बरवसोन आसाव त्या संगतीचो तारो आमकां दिसरान त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री जुवांव सोवांजेल अध्याय 10 ओळ 10 सोर येता फकत जिवेश मारूंक विबाड करूंक हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक बरोवन वमतोंच्या मापान जिवीत दिवंक म्हणटा देवाचे उतार तेंच देव आयलो आमकां जिवीत दिवंक देखून इजाइया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 40 ओळ 30 आनी 1 एवढाच वरा इजाइया ग्रंथांत अध्याय 40 ओळ 30 आनी 1 उडास वरा इजाइया चॅप्टर 40 वर्स 31 पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यांक पूण सर्वेस्पराचेर
देवाचेर सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें नव्यान तुमकां बळ मेळटलें गरुडा परी तांकां पाकाटे फुलतले गरुडा गिदा बरी तुमकां पाकाटे फुलतले ती धांवतलीं पूण तकची नात पूण पडची नात पुरो जावचें ना ती चलतलीं पूण दमची नात पळया देवाचेर विश्वास दवरतल्या कितल्या कश्टामध्ये अनवरामध्ये बरवसो दवरनो पातयेणी दवरनो विश्वास दवरतल्यांक तांकां नवें बळ मेळटलें तिका नवें बळ मेळ्ळें सकत मेळ्ळी जी येता म्हण चिंतलें काम मेळ्ळें घोव बरो जालो घराचें रीण फारीक जातें आसा आतां जी ती बरवसन दवरल्या नवें बळ मेळटलें तांकां आनी गारुडा बरी ती धांवतलीं पडची नात पुरो जावचें ना आनी चलतना ती आकुटची नात हें बरवसो दवरल्या मारिफात देवाचेर पातयेणी दवरल्या मारिफात खुर्साच्या बळान एवकारिस्ताच्या सत्तेन देवाच्या उतरान पवित्रत्म्याच्या सत्तेन आमी हें पुरो करूंक शकतले हांव मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचेर बरवसो दवरल्या मारिफात देखून आमी उबे रावया ह्या घडये पातयेणी दवरून उबे दवरून आमी आयल्या मागया आमचे सर कश्टां पासत आमी मागया जेजूचेर बरवसो दवरून मागया आमच्या सोम्याचेर पातयेणी दवरून मागया सर आमचे कश्ट संकश्ट सोम्याचेर दवरया बेजारा निराशपण सोम्याचेर दवरया जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ताची सकत आमी मागया आनी ह्या मारिफात हे गायन गावचें मागीर सर आमचे पिडे खातीर पवित्रत्म्याचे देण्या खातीर मागचें पांचसंको 110 110 पेज नंबर 110 आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय आमचे संगीत तूं आसाय आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय बेंबिरांते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं भरताय जेसू बेंबिरान आमकां मुक्ताना बेंबिरांते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं भरताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोम दिताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोम दिताय जेसू आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेसू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय एक घडीभर सोम्या जेजूक तुमचे जिवी समर्पण दिया तुमचे कष्ट तुमची बेजाराय सगळे तुमच्या जनी हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा ह्या गिता मारिफात आमी देवाक भेटोवन दिया तुमचे कुटुंब सगळे तुमचे देवाक समर्पण दिया तुझ्या घोवा खातीर माग तुझ्या बायले खातीर माग तुझ्या भुरग्यां खातीर माग तुझ्या कामा खातीर माग तुमच्या कुटुंबा खातीर माग कुटुंबाच्या सान्यां खातीर माग मालगड्यां खातीर माग पिडेस्त्या खातीर माग सगळे समर्पण दी तुका येवचे वयल्या वयर कश्ट बेजाराय चिन्ना भिरांत आकांत कावजेणी एंग्जायटी फियर सगळे जेजूक समर्पण दी बाबा भयणी
तुझ्या देवची सगळी दोस्ती चिन्ह नाका जाल्ली चिन्ह भिरांतीची चिन्ह दुबावाची चिन्ह बोरवोसून नातली चिन्ह पातयेणी नातली चिन्ह नाका काली येवची चिन्ह सगळी चिन्ह जेजूक समर्पण दी सरेंडर कर तुझे कुटुंब समर्पण दी सगळ्या कुटुंबाच्या सन्यांक समर्पण दी एकामेका समाधान ना राग आसा द्वेष आसा हग्या आसा जिद्द आसा वरंट आसा बरेंपण ना घरान समाधान ना जेजूक समर्पण दी बरें काम ना कृषी काम व्यापार वहिवाट बरो ना समर्पण दी सगळे जेजूक समर्पण दी वर्गांत आसच्या तुझ्या भावनांक समर्पण दी तुझ्या भुरग्यांचे शिकप भुरग्यांचे काम भुरग्यांचे आसचें कितें उणेपण अस्कत गाय कितें आसा जाल्यार जेजू मुखार हाड बरवस दवर निराश करिना बरवसो त्या बरवशान तूं हांगासर आयलाय मोरयेच्या पांयां तळा तूं आयलाय पवित्र आत्म्याची कृपा माग त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेच्या सक्तेन सर तरेची पिडा खंयच्याच पिड्यान तूं कश्टात आय काम नासतना आसाय भुरगीं नासतना आसाय भुरग्यांची इजा सजा आसा आनी नाना तरांचे तुका पिडा आकांत आसा सगळे जेजू पेटय समर्पण दी ह्या घडये समर्पण दी भावा भयणी तुझे कश्ट दूख जेजूक समर्पण दी जेजू हांगासर आसा आमचे मदें तो आसा ताचे प्रतिबिंब आमचे थंय आसा ह्या घडये पवित्र आत्म्याची कृपा पवित्र आत्म्याची गितां मारिपात पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमची सगळी पिडा शिडा गुण जावं दी जेजूच्या अमोलीक रगत माथ्याच्या केंसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत शिरा हाड आनी संदांनी वळून आमची पेल्याची हरांची सगळ्यांची पिडा गुण जावं दी वायट सवयेक नाना तरांचे आमाल पिवणे गुटखा बिडी सिगरेटेक वळख जाल्ल्या कोणी आमचे मदें सांदे आसा जाल्यार तांचे पासत आमी मागया बेजबाबदारीत आसात बरवसून आसतना आसात तांचे पासत मागया हेरां पासत मागया सगळ्या पासत मागया आमचे मदें देव आसा बरवसो दवर पातयेणी दवर भावा भयणी हे पवित्र जाग्याचेर तुवें दवरलो तो जागो पवित्र तुवें तुजी दवरली ती मेटा पवित्र ह्या घडये जेजू मुखार बरवशान माग त्याच बरवशान तुजी कृपा तुका मेळटली दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या मुजेर देवोन ये जेजू आमची बिरमत तेलांची सुचा दैवीक मोगा आमकां तूं रूपीत आमकां तूं रूपीत दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवोन ये तेलांची सुचा दैवीक मोगा आमकां तूं रूपीत आमकां तूं रूपीत दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवोन ये तेलांची सुचा दैवीक मोगा आमकां तूं रूपीत आमकां तूं रूपीत शेळेली आमची क्रिस्तीची नीव उर्बेन तूं बोर दीव तुजी देणीक शेळेली आमची क्रिस्तीची नीव उर्बेन तूं बोर दीव तुजी देणीक एकवट आमचो सदांच वाडय सड एकवट आमचो सदां वाडय सड भावार्था दिवो तुज्या कृपेन सडय भावार्था दिवो तुजे कृपेन सडय दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या मुजेर देवोन ये तेलांची सुचा दैवीक मोगा आमकां तूं रूपीत
आमकां करूं देवाचो पवित्र आत्म्या आमचे समेस्तांचेर देवून ये या सर्वांचेर देवून ये हांगा पिडा शिडा गुण कर निराश जाल्ल्यांक तूं बरवसो दी पिडा आशिल्ल्यांचे कश्ट आशिल्ल्यांचे दुवर आमले ग्रहांतांचेर देवळी देजो हाला 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 बला 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 यलम बला शल बला 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 शल मत्स बलम बले यलशम बला 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 आलम बला 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 Yes, mighty power of Jesus, pour out your spirit upon them, Lord. Touch them with your mighty power. Touch with your mighty power. Hallelujah, 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 hallelujah. ये जेजू आमका बरें कर गुण कर पिडा शिडा कांसर विनाशले बरोच दे पातळ देवल्या बरोच कर आमका बरें कर याची सुटका दी जेजू याचे कुटुंबाचेर माझ्या कुटुंबाचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घाल हर एका कुटुंबा पवित्र जाऊ दे हर एका कुटुंबाचेर तुझे समाधान शांती दे हर एका कुटुंबाचेर तुझे भरवसो वाडय तुझे पातळ देवल्या हर एकल्या बरें कर यात्री पडल्या राहिल्या हर एकल्याक तू बरें कर तुझ्या सत्यान भर जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान भर तुझे कोणी रगत फक्त कर दे सगळ्या बरें कर दे येशूए mighty power touch them with the mighty grace and light them with the mighty grace take away all the sicknesses through the power of the resurrection I bind them with the mighty power take away all the sicknesses through the power of the resurrection Lord Jesus touch me all touch everybody touch in your mouth hala bala 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 hala bala 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 hala bala 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 hala bala 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 देवाचा पवित्र आत्म्या सगळ्यांच्या पुढच्या भर तुझ्या कृपेच्या सत्यात भर आशीर्वादाने भर माताने आमका समजतात भर दुश्मनाचे बोल हेमचे बोल कामाचे बोल मोडोडे सत्य सगळ्या बरकतच्या आशीर्वादाने भर जेजू 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 येशूए mighty power of Jesus 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 जेजू जेजू योजना बराबरी जाऊ दे जेजू सगळ्याची अडकण ते पैसे सगळ्याच्या नावावर जातो जाऊ जेजू सगळ्याचं आशीर्वादित कर जेजू संतोषाच्या भगवंताच्या नावात सगळ्या कापड बरे कर जेजू पिडा शिडा सोड कर जेजू आमची पिडा जेजू हे जेजू जेजू आपण जेजू 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 हे जेजू आपण सगळ्यांक बरे कर जेजू गुण कर जेजूच्या नावात त्या रक्तान गुण कर जेजू हे जेजू दाविदाचे पुता आमची बिरमत जेजू मका आणि आमका पिडा शिडा गुण कर बरें कर जेजू गुण कर हालेलुया दोर ताळये पेटून जायत्यांक बरें केलां गुण केलां पवित्र आत्म्याची कृपा लाभल्या बरवसो लाभला सगळें बरें केलें ते जेजू जावार्गा आनी होगला परिस्थिती आमेन 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 देमी गेल्यान जेजूचो आशीर्वाद मागून गेल्या Sacramenta Sastragna Karuya Urvilya Rupa Bodla Novioriti Agarya Salvareja Oscar Bawatachi Matya Sasema Tashis Putra Ullasani Stuti Sa Sasna Ekastalian Harsita Tukato Chaspita Samasami Nata Amen.
ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सुगडा सुवे आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. तर आता आमी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना मिसाच्या बलिदानाक ते सवा ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. निहाल लोबो मूड बेळ्ळे आसो आज फर्स्ट बर्थडे. अश्मिता आनी ॲरन दांती उर्वा, मार्टिना रोड्रिगास शंकरपुरा, क्लेवन कार्डोजा आनी कुटुंब बेंगलोर, मोविन डिसोजा मुल्की, मेबल ग्लॅनिश आनी क्रिस्टल मंगलोर, फिलिप डिकोस्ता आनी कुटुंब कोणी, सुहान डिसोजा पेरंपल्ली, ऑलिवेर आनी प्रिमल सल्डाना बोंदेल, हर्षा आनी जोविटा पिंटो सुरतकल, ॲलन आनी जेस्सी क्रास्ता बंटवाळ, राजेश फेलिक्स आनी कुटुंब बेंगलोर, जॉयटन डिसोजा कुलशेकर, गॅविन फुर्तादो बॉम्बे, सिस्टर सुकारिनो बोंदेल, रैमंड फुर्तादो आनी कुटुंब कालमारी, प्रिया बेबी नोरा आनी अजय उडपी, घरच्या आल्मांव खातीर मेस्तिता ओलेश डिसोजा कालमारी, जॉन आनी लिली डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता चार्ल्स डिसोजा कालमारी, मोनिका पिंटो हिच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता रिचर्ड पिंटो आनी कुटुंब कालमारी, अलेक्स आनी लिल्ली मेंडोन्सा हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता पीटर नॅन्सी मेंडोन्सा उडपी, तेरेजा फर्नांडीस हिच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता सूरज शार्लेट आनी कुटुंब सांताकट्टे, मेरी आनी लॉरेन्स मिरांदा हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता एडविन मिरांदा कालमारी, चिन्नाप्पा रेजिना हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता सुनीता सी बेंगलोर, पीटर बेनेडिक्ट आनी घरच्या आल्मांव खातीर मेस्तिता अजय उडपी. तुझे ती बसना बागितो तुझा उतरा प्रकाशो सो ना तोमार पळसो वाटेली तो नव्या जिवितासो सोम्या कोणा लागी वसो आमी तुझे दया सातुत्रा जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळेव ना तुका केदाळारी आमी पातेता तुझे ती बसना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. बरवशाची यात्रिका जावन आसल्या आमी देवाचेर बरवसो दवरून यात्रेक पयण कर आसां. ह्या पवित्र तळ्याक पातयेणेन यात्रेक जावन ह्या जाग्याचेर बरवसो दवरून मोरयेमाय दिल्ल्या त्या आदेशा प्रकार तिच्या पुताचेर बरवसो दवरूंक उलो मेल करचे ह्या वेळार
तिची ससय मागून, तिची मजत मागून, तिची कृपा मागून आमची मागणी, आमची तेसावा, आमची इरादे घेऊन ह्या जाग्याक आमी आयल्या, वर्त्या बरवशान आमी आयल्या. जावं कितें आमचे कश्ट दूख, आमची पिडा अनवार अवघड आपय तिका तिच्या मरिफात देव आशिर्वादीत करूं. बरवसो आमकां नवो मेळो दी, नव्या जिविताच्या वाटेर चलोवंक आनी पूर्ण जोडूंक हो जागो आमकां आदार जावं. आमची मागणी तिच्या मरिफात देवाक भेटोवन दिवन खंयच्याय कश्टांत बंदडेन बांदपासान आमी आसांव, खंयच्याय पिडेंत आमी वळवळटाव. देवाच्या दयेन आनी ताच्या वर्त्या काकुळतीन मोरये मायच्या मागण्यान, निरंतर मागण्यान आमकां बरेंपण मेळो दी आनी तिका सदांच ऋणी जावन देवाची काकूळ सदांच जोडूंक, आमचो बावर्थ वाडोवंक, बरवसो सोडोवंक हें थळ आनी आमचे मागणे आदार जावं म्हणून आमी मागया. आमी बेटोवचें हें बलिदान सर्गीच्या देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक सर्व आमच्या पातकाची आमी दूख धरया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उत्सरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यांत म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध ह्या सगळ्यांक संस्कार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या संस्कारा लागीं विनंती करात. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक, आमची पातकां भोगसून आमकां सास्ताचें जिवीत फावो करूंक. आमेन. सोमिया काकूट, सोमिया काकूट, Krista takut, Krista takut, Somia takut, Somia takut. प्रार्थुया. सर्वेस्पराम आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी. भाग्यवंत वेलांकणी मायेच्या विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सुटका दी. सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सांजुवांच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भुरग्यांनो, कोणीय तुमकां फटयन अशें सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितीवन तसो जो कोण नितींची येता तो नितीवन, जो कोण पाता करता तो देवसार असो. कित्याक देवसार सुरवेरतावन पातकी. देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो. देव तो जल्माल्लो पाता करिना, कित्याक देवाचें जिवीत ताजे थंय आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ल्या वरवीं ताच्यान पाता करूंक जायना. देवाच्या भुरग्या आनी देवसराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हे. जो कोण नितीवन वाटेन चलना आनी आपल्या भावाकी मोगान पळयना तो देवातावन जल्माल्लो न्ही. देवाचें उतार हे. देवाचें ओळखकार. आमच्या देवाची सडवण देखली, प्रीतो मेशे कांशी आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्या विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्या सैताने आपणायला. प्रीतो मेरशे कांशी आमच्या देवाची सडपण देखली. दर्यो आनी तातूंत आसा तेंच, भुमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावो. न्हंयो उल्लसान ताळयो पेटूं
पर्वत संतोषान उडोन नाचो प्रितुमेशे कांशे आमच्या देवाची सडवण देखली सगळी सृष्टी येवचो आसा त्या सर्वेस्परा मुखार उल्हास तो संवसाराची मनसुबी करूंक येतलो सतनितीन प्रितुमेची तो सर्ती करतलो न्यायनितीन लोकांक तो निर्णय करून दितलो प्रितुमेचे कांशे आमच्या देवाची सडवण देखली प्रितुमेचे कांशे आमच्या देवाची सडवण देखली Sekarang ubi rakyat. Alleluia, 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 Alleluia. आदिमागा परत्यान आणि सबार्थराणी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पूर्वजां लागीं उलयलो पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या फुतां मारिफात तो आमचे लागीं उलयलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमच्या सोवे आसूं तुमची सभे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या गोवळ्यांनी दावादावी वचोन मोरयेक जुजेक आनी खावणेर न्हिदायला बाळकाक देखले बाळकाक पळयतेस ताच्या विशयांत देवदूतान सांगलें सक्कड तांकां समजलें आनी गोवळी सांगतलें तें आयकल्लीं सक्तां अजा पावलीं पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजान जागोवन दवरून त्यो आटयतले शेकें गोवळी आपणें आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती बसोत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले सगळें देवदूतान सांगल्या प्रमाणेच घडिल्लें बाळकाक 8वो दीस भरतेस ताका सुन्नात करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें हें नांव तो गर्भी संभवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता काणी घेवून आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो उठो बापा स्वीकार तूं कर रे बापा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार कर लाभदेणी सगीता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार कर लाभदेणी सगीता घे बापा काणी गे बापा काणी काणी घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो उठो बापा स्वीकार तूं कर रे बापा म्हज्या भाव भयणीनो
म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक संस्फूर्त मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा वेलांकणी मायेक मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आमी सायबीण मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस आदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां भरुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवंत वेलांकणी मायेक आमी नामान करतना एका ताळ्यान तुका वाकणता. तुका वंदिता. तुजी कीर्त परगट करता. आपल्या अंकुरपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. सासणीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो समी. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणता सर्गाक. ताच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. पोवी 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 दळबारांचो सर्वेस तूं. सगाणी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सगळीं तुकाच. सगळीं तुकाच. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच. सगळीं तुकाच. सगळीं तुकाच. बापा, करस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंपेच्या आदी ताणें उदक घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काळज नवे आनी सस्तें कारराचें हें रगत पतकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. वावरतासो गोट परगटुया सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्याची सू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सडवणीची काळज तुका समर्पित हांव. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगाल सेवतेले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरिये देवाचे माये संगाती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Deus Jesu orve, Deus Jesu sangata, Deus Jesu tai, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थना दिर्घेवन म्हणया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या आमकां तशें आमची बदकां मुगूस आनी आमकां ताळीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड. सर्वेस्परा सर्वायच्या विघ्नांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशांत रेखतल्यांक आमकां उदार काकुळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सराकंदांतले वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्यांचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी कोर्टान सांबाळ. तूं जे येताय राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. माये मोगस एकवट सुखूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी.
पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेडी संवसाराचे पाप करता ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी ते भाग म्हाका पावना पूण ह्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली जीवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेसू मोसो कानान पोसो आत्मिकतान बागोसो एक मात्रास्रो मोसो जेसू गोळ्या बोया जीवी माता जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव माता जेसू गोळ्या बोऱ्या दितो जीवी माता जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुपा म्हाका करेस करीबा करेस जिविताचे करे मे प्रवेचे पुनर्जीवन पॉन्तीन आमच्या बरबोशाचे जेसू गोळ्या बोऱ्या दितो जीवी म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका जेसू गोळ्या बोऱ्या दितो जीवी म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका दाविदाच्या पोता इस्रायेलीच्या राया जेसू देव बाळा मोरयेच्या इष्टातून पत्त्याच्या तुझे विचियेना जेसू गोळ्या बोया दितो जीवी म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका जेसू गोळ्या बोऱ्या दितो जीवी म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका प्रार्थुया खनवाळ्या बापा वेलांकणी मायेक आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणाक दादोशी केलाय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता त्याच वेलांकणी मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवणदाराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची पडका दय करून तुम्ही मुखार येवचे आनी तुमची मानाची वात आमच्या पाद्राबातावन तुमी घेवची. आयच्या जेवणाचे स्पॉन्सर जावन आसात निहाल लोबो मूडू बेळ्ळे. आज हांवें सांगलें तांचो फर्स्ट बर्थडे. तशेंच रुडॉल्फ ट्रिजा डिमेल्लो पातिमावाडो, हिल्डा सल्डाना कालमाडी, ज्योती फर्नांडीस नेजार, अनोरा डिसोजा बेंगलोर, रिचर्ड मास्करेनस कल्याणपूर, ग्रेटा मोनीस तोट्टम, जसिंता डिसोजा तोट्टम, जोशुआ डिसोजा कोळालगिरी आनी अजय रायन मॅन्युएल कोळालगिरी. मोगाचे वेलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती वेलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती वेलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती ये भोव नितळी अवंकारी भोव भगवंत त्रिनादीन जेजूचे भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंसून काडली. देव पुता तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका भोगल्या अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोचो आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड येत्रेकतां. ये दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या परिमीत काकुळटीचेर पातयोन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवण्याचेर बरवसोन आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार बंदवून भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परततां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परत करून मागतां. नोवेनाची तेसावां ह्या परी आसात. कुटुंबान शांती समाधान लाभोवंक बरी जिणेक सांगाती मेळोवंक कुटुंबान गोव बायलां मदें भोगसून जियोंक वेरिकोस वेन कोलेस्ट्रॉल BP डायबिटीस गूण जावंक गांठीची दूख गूण जावंक कातीची एलर्जी गूण जावंक हट राग बें पयस वचोंक परिक्षक बरें करून शिकोवंक कोर्ट केस वेगळी इत्यार्थ जावंक मादक द्रव्यांतावन सुटका लाभोवंक आमाल पियोवणें सोडोवंक बाळंतेर बऱ्यान जावंक भुरग्यांचें देणें लाभोवंक कुटुंबांतलें झगडें रावन मोगान जियोंक मोतीक समाधान लाभोवंक परगांवांत परमनंट कामाची विजा मेळोवंक कामांत प्रमोशन मेळोवंक एरोपांत इंजिनियरींग काम मेळोवंक ब्रेन ट्युमर गूण जावंक तकलेक जाल्लो मार गूण जावंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक हाती घेतिल्लें बिझनेस बरें जावंक फंगल इन्फेक्शन गूण जावंक पांयांक जाल्लो गाय गूण जावंक दुबाव पयस वचोंक आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक B.Ed सीट मेळोवंक
भुरग्यांचे उलोवणें सुडाल जावंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, बरें घर फावो जावंक, गर्भकोशाची पिडा गूण जावंक, रीण फारीक जावंक, संदवाता पिडा गूण जावंक, किडनी ऑपरेशन बरें जाल्ल्याक देवाक अर्गां दिता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनात हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतय म्हाका आसची वर्ती पातयणी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावीन काळजान पेटयल्या सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल बडव्यान पयल्या फावटी वर्ता मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतया ते जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत्य पर्यंत ती परजळांत वाडून दीत म्हूण अत्रेकता. हे तुका बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्ल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक मनशांनी येदोळ पर्यंत केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालते मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदर ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे सशी पावोंक दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं प्रार्थुया. हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्यांक सवकासाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडताच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लागी आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमोत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जी येताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखोंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मोगाच्या
보이나 아스타 니라샤보다나 모리 버보산 울로마냐 디소 아다 마캬 이 모리에 또 암제 생기 왔다 그얌 감사기 제수 제수신 암까 바볼 같이 고시시크 예모예예도 암제 생기 왔다 그얌 감사기 제수 자서신 암까 바볼 같이 고시시크 지수 작불사 머리 우비라우리 암차 지네 자설 끝너시다 암카인디타 마스 이 머리에도 암치 생기 왔다 그 암까서기 제수 제서신 암까 바볼 같이 고시시크 머리에 들여차 숙라 보이나량 파우 암까 진이 바다란티 암까라 막니 암치또 이 머리에도 암제 생기 왔다 그얌 감사기 제수 자서신 암까 바볼 같이 고시시크 이 머리에도 암제 생기 왔다 그얌 감사기 제수 제서신 암까 바볼 같이 고시시크 진이 자보이나 아스타 와이노 너 portana puta lagi tuwinatik amka kurpe vodka imorye tu amche sangi वाटा कयाम का सगी जेसु चासर्शिन आमका पाव ताची कुशी शिक एमोर ये तू आमचे संगी वाटा कयाम का सगी जेसु चासर्शिन आमका पाव ताची कुशी शिक मोगाळ पुतासोय अंक्वर मोरी आशीर्वाद नी
जेजूच्या बबुईत काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद. जेजू बाळका कागद आमची कर दर्या सुकरा आम्हा बसत येणारी कर भलायकीचे माये आम्हा बसत येणारी कर भगवान कुर्साचे करवे आमच्या देवा आमच्या दिसून बापाची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.